फेलिसियो बाब कार्दोज हांची जयंती आणि या जयंती निमतान कोंकणी भाषा मंडळ आज हे व्याख्यान आयोजित करता. आमकां खबर आसा की कोंकणी पत्रकारितेच्या मळार जायते बदल घडत आसा, नवे नवे प्रयोग जायत आसा. तर ह्या सगळ्या बदलांचो, नव्या प्रयोगाचो आमी आजच्या ह्या व्याख्यानान जाणीव करून घेवया. हांव मागता फेलिसियो बाब कार्दोजो पाटलावदार ट्रस्टचे अध्यक्ष बाब एंथोनी मिनेझीस हांचे लागीं की तांणी सगळ्यांक येवकार दिवचो. कोंकणी भाषा मंडळाची अध्यक्ष श्रीमती अन्वेषा सिंगबाल, समितीचे वांगडी, फेलिसियो कार्दोजोचे पाटलावदार ट्रस्टाचे वांगडी, आयच्या ह्या व्याख्यानाचे मार्गदर्शक युगंत नायक, संयोजक श्री पुरुषोत्तम वेल्लेकर, तशेंच हे कार्यावळींत ऑनलायन पद्दतीन भाग घेतले हेर मानेस्त कोंकणी मोगी आनी खेरीतपणी जी तरणाटी भाग घेतात तांकां आमचो उनवनीत येवकार. कोंकणी भाषा मंडळाचे आदले अध्यक्ष आनी नामनेचे पत्रकार सर्गेस्त फेलिसियो कार्दोजो हांचे जयंती निमतान कोंकणी भाषा मंडळान फुडाकार घेवन कोंकणी पत्रकारिता आनी नवी माध्यमां गती आनी गरज हे व्याख्यान घडोवन हाडून फेलिसियो कार्दोजो ह्या महान कोंकणी व्यक्तीची याद केली म्हूण कोंकणी भाषा मंडळाचे हांव फेलिसियो कार्दोजोचे पाटलावदार ट्रस्टा वतीन दिनवास आठयतां. बरोवपी मरनात, ते आमचे मदें सदांकाल जियेतात. फेलिसियो बाब असो एक गोंयकार आसलो की सत उजवाडांत हाडूंक आनी वनिती आड झुजोंक तो कितल्याय व्हड संकश्टाक फुडो करूंक तयार आसतालो. सर्गेस्त दोतोर मनोहर राय सरदेसाय फेलिसियो बाबा विशीं उल्लेख करून म्हणटाले, फेलिसियो कडेन तेल बुडत पूण सोत केन्नाच बुडचें ना. आयज भारतांतल्या हेर राज्यांतले नागरीक आपले मायभाशे पासत कितलेय व्हड त्याग करूंक तयार आसात. कांय राज्यां अशीं आसात की तांचे मायभाशेक कोणेंय सुमाराचो पासून अपमान केल्यार थंयचे नागरीक हे गुजाचे आकटे जावन पेटून उठटा. दुर्दैवान ही भावना गोंयकारां सवें दिसोंक जाय तितली दिसना. हे म्हणटना कोंकणी भाषा मंडळ जो कोंकणीचे प्रगतीचो वावर तन मनान फुडें व्हरता ताचेर कशीच आड नदर करूंक जायना. हे वेळार आमची तरणाटी जी हे कार्यावळीन भाग घेतात तांकां खरेंच शाबासकी फावता. गोंयची आनी गोंयकारांची अस्मिताय सांबाळून दवरतलो जाल्यार मायभास तिगोवन दवरप म्हटल्यार पयलो आनी वयलो पर्याय जावन आसा. हे कार्य कोंकणी भाषा मंडळ उमेदीन फुडें व्हरता तें पळोवन काळजान कस निर्माण जाता. म्हणटात मोग आसल्यार ऊन वोंडे घांटार पावतात. कोविड-19ची बंधनां आसूनय कोंकणी भाषा मंडळान आयची ही कार्यावळ ऑनलायन पद्दतीन आयोजीत केल्या म्हूण अध्यक्ष श्रीमती अन्वेषा सिंगबाल आनी हेर पद अधिकाऱ्यांक शाबासकी. आनी फुडाराकूय फेलिसियो बाबान कोंकणीच्या हिता पासत केल्लो वावर हेच परी कोंकणी भाषा मंडळाच्या आश्रया काळ फुडें वेतलो अशी आस्त बाळगिता. आनीक एकदां तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. देव बरें करूं. खूप खूप उपकार बाब एंथोनी मिनेझीस. हांव मागता कोंकणी भाषा मंडळाची अध्यक्षा बाय अन्वेषा सिंगबाळ हांचे लागीं तांणी आजच्या कार्यावळीचे प्रास्तावीक करचे.
सगळ्यांक नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळ आणि फेलिसिओ कार्दोज पाटलावदार ट्रस्ट हांच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार दिता आणि आयच्या दिसा फेलिसिओ बाबाची याद काडटा आणि तांकां नमन करता. आयज तांच्या जयंती निमतान ही कार्यावळ आमी हांगा घडोवन हाडटात. हांव अपेक्षा बाळगिता की म्हजो आवाज तुमकां तुमच्या मेरेन पावता म्हणून. आयचो दीस आमच्या खातीर खास, कारण फेलिसिओ बाबाचे जशें एंथनी बाबान सांगले की फेलिसिओ बाबाचे कोंकणी खातीर खूब व्हडलें योगदान आसा आणि फकत कोंकणी भास न्हय जाल्यार कोंकणी भास, पत्रकारिता, साहित्य अशा वेगवेगळ्या मळार, शिक्षण खास करून अशा वेगवेगळ्या मळार तांणी काम केलां. आणि तांच्या ह्या कामाची दखल आमी घेवपाकूच जाय. फकत आयच्या दिसा न्हय जाल्यार सदांच घेवपाक जाय, कारण तांच्या कामांतल्यानूच आमकां प्रेरणा मेळटा आणि त्या प्रेरणेंतल्यान आमी मुखार सरतात. ही कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना आयच्या दिसा थोड्याच वेळा पयलीं एक दुखद घटना घडल्या. कोंकणी साहित्यीक पाऊलबाब मोरायस आमच्या मदल्यान गेले. हांव तांकांय बी आर्गां ओंपता आमच्या सगळ्यांच्या वतीन आणि ही कार्यावळ मुखार व्हरता. आयज आमी खाशेले व्याख्यान नवला युगांक बाब नायक हे व्याख्यान दितले. फेलिसिओ बाब हांचे पत्रकारितेन खूब व्हडलें योगदान आशिल्लें. जी कांय सुरवातेक मासिकां सुरू जाली कोंकणीत तातून ती सुरू करपाक आणि ती मुखार व्हरपाक तांचे खूब योगदान आशिल्लें आणि तांणी फकत पत्रकारितेत आपलें योगदान दिलें ना, तर नवे पत्रकार घडयले आणि त्या पत्रकारांक, त्या कोंकणी पत्रकारांक खास करून कोंकणी पत्रकारितेचे मळ आनीक सुदृढ करपा खातीर ते वावुरले. म्हणून आमकां दिसलें की पत्रकारितेच्याच मळार एक व्याख्यान आज आमी हांगा दवरचें आणि त्या प्रमाणे पत्रकारितेच्या मळार जी नवीन माध्यमां आणि खास करून कोविड काळात जी नवीन माध्यमां तग धरपाक लागल्या त्या माध्यमाचेर युगांक बाब आज हांगा उलयतले आणि आपले व्याख्यान दितले. ह्या व्याख्यानाक तुमी सगळे जे आमच्या मदीं जोडल्यात तांकां हांव येवकार दिता आणि अशाच प्रकारच्यो कार्यावळी हाच्या मुखार आमच्यो चालूच उरतल्यो, ताकाय तुमी प्रतिसाद दितले अशी अपेक्षा बाळगिता आणि मागता पुरुषोत्तम बाबा कडेन की तांणी ही कार्यावळ मुखार व्हरची. चडांत चड देव बरें करूं अन्वेषा बाय. आजच्या कार्यावळीक कोंकणी पत्रकारिता आणि नवी माध्यमां गती आणि गरज ह्या विशयाचेर बाब युगांक भौमानिस्त युगांक नायक हांचे व्याख्यान जातले. युगांक नायक हांचे आनी राज्यशास्त्रांत पदवीचे शिक्षण घेतला पुणे विद्यापीठांतल्यान. त्या उपरांत तेंच्यांनी गोंय विद्यापीठांतल्यान अंतरराष्ट्रीय संबंधाचेर पदव्युत्तर शिक्षण घेतिल्लें आसा. देंपे महाविद्यालयात तेंच्यांनी पत्रकारितेंत पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा ही पदवी जोडल्या. ते VM सालगांवकर कायदो महाविद्यालयात तशेंच गोंय विद्यापीठाच्या सेंटर ऑफ लॅटिन अमेरिकन स्टडीज ह्या सेंटरान तेंच्यांनी सहप्राध्यापक ह्या पदाचेर अध्ययन केलां. तशें करतात. युगांक नायक हांकां 2013 वर्सा अस्मिताय प्रतिष्ठानाचो युवा अस्मिताय हो पुरस्कार फावो जाला. 2014 वर्सा डॉक्टर TMA पै फाउंडेशनाचो वेंचीक आंतरराष्ट्रीय चलचित्रां निया आणि समीक्षा हे त्यांच्या पुस्तका खातीर तांकां पुरस्कार मेळ्ळा. हालींच 2020 ह्या वर्सा आयर्लंड ह्या देशान ड्युब्लिन युनिव्हर्सिटीत 4थ्या जागतीक दक्षिण आशिया परिशदेंत प्रबंध सादर करपा खातीर तांची निवड जाल्ली. युगांक नायक हे परिक्रमा नॉलेज टर्मिनस ह्या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आसात. तशेंच अपूर्बाय प्रकाशन फ्युचर बॅक्सचे ते कन्सल्टिंग एडिटर म्हणून वावुरतात. भांगरभूंय ह्या देसाळेचेर तांचे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधाचेर नेमान लिखाणां उजवाडाक येतात. युगांक नायक हे आमचे सगळ्यांचे वळखीचे ते लेखक, बहुआयामी व्यक्तिमत्व, चळवळींनी खुबशे तांचो वांटो आसा अशें युगांक नायक आमच्या मदीं आजचे हे व्याख्यान दिता. फुडलीं सुत्रां आनी व्याख्यान हांव युगांक नायक हांच्या कडेन सोंपयतां. आमच्या मुखार येता युगांक बाब नायक. धन्यवाद पुरुषोत्तम. म्हजें प्रेजेंटेशन दिसता. आय एम प्रेजेंटींग.
हय आता दिसता येवना. हय आता दिसता. येस. धन्यवाद. सगळ्यात पयलीं कोंकणी भाशा मंडळ आनी फेलिसिओ कार्दोज पाटलावदारांचो ट्रस्ट, दिनवास. फेलिसिओ कार्दोज ह्या महान व्यक्तीच्या यादीन हे व्याख्यान घडटा. त्या व्याख्यानात मी म्हजी निवड केली हे हांव भाग्य समजता. कोंकणी भाशा मंडळाचे इश्ट अन्वेषा सिंगा अध्यक्ष, तशेंच पुरुषोत्तम वेल्लेकार आनी पंगड जे आमचे समकालीन, वी आर कंटेम्पररी, आमी बरोबर काम केलां. आनी कोंकणी भाशा मंडळ इज लायक होम, म्हणजे घर. आनी घरच्या कार्यावळींत म्हजी निवड केली म्हजो अभ्यास मांडपाची. त्या खातीर सगळ्यांक दिनवास. सगळ्यात आदी फेलिसिओ कार्दोज हे कोंकणी चळवळीची एक अशी शक्ती आशिल्ली जे साबार जुंव्यांक एकी कडेन दवरताले. आनी हालींच कलकत्ता विद्यापिठांत भाईमावजो हांणी एक व्याख्यान सादर केल्लें आनी तांणी म्हणिल्लें की इट इज द हिस्ट्री विच डिफायन्ड आवर जॉग्रफी विच वी बिकेम अ फेट कंप्ली. म्हणजे आमकां काय आमच्या जॉग्रफी भितर से नाशिल्लो आनी त्याच खातीर आमचे अशे साबार जुंवे जाले, साबार संस्कृती जल्माक आयल्यो आनी तांकां एक संग दवरपाक आयच्या काळांत फेलिसिओ कार्दोजा सारकी शक्ती आमच्या भितर ना, ताजी कमी आमकां जाणवता. हांव व्याख्यान सुरू करतना एक व्यक्तीची खास याद करपाक सोदता. ते म्हणटा ते आमचे मोगाचे सोतेर बारेत. म्हाका याद जाता की सोतेर बारेत हांच्या घरा आमी गेल्ले जेन्ना फेलिसिओ कार्दोजांचे अकस्मात निधन जालें, ते संवसाराक अंतरले. आनी तेन्ना ते तांच्या घरान जी फेलिसिओ कार्दोजांची जी कूड आशिल्ली तांणी आमकां दाखयलें भितर की फेलिसिओ बाबाची जी ताजो जो रूम आशिल्लो सबंद ताजी पुस्तकां ताजे खाटीचेर ताज्या मेजाचेर आसतालीं आनी ते केन्ना केन्ना जमनीरूच न्हिदताले. सो अशे तरेचे सोतेर बाबूय खूब म्हत्वाचे घटक कोंकणी चळवळीचे. सगळ्यांत पयलीं तांकां आर्गां जे हालींच संवसाराक अंतरले. व्याख्यान सुरू करतना मुळावे 4 विशयाक धरून हांव म्हज्या व्याख्यानाचो विस्तार करतलो. ताजो व्याख्यानाची सिद्धांतीक बसका म्हणजे जी थिओरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट इज न्यू सोशल मुवमेंट थिअरी, म्हणजे नव्यो सामाजीक चळवळी ज्यो तयार जाल्यो की कोंकणी मुवमेंट इज कन्सिडर्ड एज अ न्यू सोशल मुवमेंट. म्हणजे हातूंतल्यान सोशल मुवमेंट वेगळे वेगळे सामाजीक चळवळी आसा तातूंत कोंकणी चळवळीची गणना ही नव सामाजीक चळवळीन घडटा. कारण पोस्ट एमर्जन्सी ज्यो चळवळी भारतात आयल्यो म्हणजे तांकां कसलेच तरेचो वर्ग नाशिल्लो की पारंपारीक चळवळी एक खास वर्गाक धरून जाताल्यो. आनी फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्रियलायझेशनाचे तातूंतल्यान तयार जाल्ले वेगळे वेगळे सिद्धांत म्हणजे कॅपिटलिझम, सोशलिझम आनी तातूंतल्यान इन्क्लुजन एक्सक्लुजनाच्यो चळवळी जाताल्यो. बट ज्यो भारतांत 60-70च्या दशकांत ज्यो चळवळी तयार जाल्यो विच कॅन बी क्लासिफायड एज अ न्यू सोशल मुवमेंट्स, एक नवे तरेचो अभ्यास करपाक नवे सिद्धांत जल्माक आयले आनी तातूंत कोंकणीची गणना जाता की हांगा वर्ग संघर्श नाशिल्लो. द मोस्ट इम्पॉर्टंट इशू वॉज द आयडेंटिटी. ओके, सो वर्गाक सोडून एक आयडेंटिटीचो मुद्दो. आनी आयडेंटिटी जेन्ना म्हणटा तेन्ना आयडेंटिटी has to be created in terms of a civil society politics. So आयच्या ह्या न्यू कोंकणी मुवमेंट एज अ न्यू सोशल मुवमेंट आज खंय आसा आनी ताजो विस्तार कितें आसा आनी ताका खंयच्या खंयच्या गजालींची गरज आसा. थोडक्या भितर माध्यमांचो इतिहास आज आमी ही न्यू मिडिया जी म्हणटा जाल्यार ह्या एकंदरीत माध्यमांचो इतिहास कितें, द कॅरियर, द हिस्ट्री ऑफ द कॅरियर ते आमकां समजुपाची गरज आसा. आनी ह्यो ज्यो जगांची जी उत्पादन प्रक्रिया जी आसा म्हणजे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशनांतल्यान तयार जाल्लो प्रिंटींग प्रेस आनी मागीर ती प्रिंटींग प्रेस मशिनरी तातूंतल्यान मायक्रोचिप्स, सॅटेलायट्स
आणि हातूंतल्यान मिडिया कशी बदलली आणि मिडियाचो रोल आणि विस्तार कसो बदललो ती समजून घेवपाची गरज आसा. विघटन अर्थव्यवस्था म्हणजे जी कितें आसा ताका अकस्मीत बदल करप आणि जे कितें आसा तें डिसमेंटल करप. एक्चुअली विघटन इज डिसरप्शन आणि डिसरप्शनाक विघटन हो शब्द लागना, बट तरी आसतना घेतला. विघटन इज डिसमेंटलिंग, बट डिसरप्शन म्हणजे एक गजाल घडटा ती अकस्मात बंद जावन नवी गजाल घडटा, ताका डिसरप्शन म्हणटा. की हे जे डिसरप्शन आसा हे अकस्मात जे आमकां कळिल्लें की पारंपारीक मिडिया खंयची, कन्व्हेन्शनल मिडिया, नॉन कन्व्हेन्शनल मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, आणि हातूंतल्यान एक नवी मिडिया खंयच्यान आयली अकस्मात आणि जी आमच्या आयुष्याचो भाग जालो. सो ह्या गजालीचो विस्तार आणि निमाणे कडेन थियरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन म्हणजे ओवरऑल दिस इज अ व्हेरी सायंटिफिक प्रिन्सिपल ऑफ कार्ल पोपर. हांणी जो मांडिल्लो की एक गजाल जर घडटा जाल्यार ती आदींची गजाल ताका चूक ठरोवपाक जाय आणि त्या जालीचेर ठरता की गजाल सायंटिफिक आसा काय ना. सो लास्ट इज द थियरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन. आमच्यो ज्यो चळवळी जाल्यो तातूंतल्यान आमी अपयशी जाले जर जाले जाल्यार तातूंतल्यान नवें कितें जालें आनी खंयचीच चळवळ एज फार एज न्यू सोशल मुवमेंट्स आर कन्सर्न खंयचीच चळवळ अयशस्वी जायना. तातूंतल्यान कितें तरी घडटा, तातूंतल्यान कितें तरी निर्मिती जायत रावता. कांय महत्वाचे प्रश्न म्हाका सुरवेकूच मांडपाक जाय आनी त्या प्रश्नाच्या अवती भोंवतणी म्हजें व्याख्यान आसतलें. एक पत्रकार ही कांय महत्वाचे प्रश्न म्हणजे पत्रकारिते खातीर नवी माध्यमां. When we talk about media, the media is synonym with the journalism. Okay, but new media is a social media. Okay, so पत्रकारिते खातीर नवी माध्यमां काय नव्या माध्यमां खातीर पत्रकारिता. So journalism in the age of new media. Okay, you do journalism because of new media, because just because there is a new media, or there is a different case for it. So कोंकणी खातीर माध्यमां काय कोंकणीतली माध्यमां, कोंकणी भास अस्मिता हाज्या खातीर आमकां माध्यमां जाय काय माध्यमां आसा थंय आमकां कोंकणी पावोवपाक जाय, ही हो महत्वाचो मुद्दो आसा. जाल्यार नवी माध्यमां जाल्यार पोरणी माध्यमां खंयची. जर आमी कितें तरी क्लासिफाय करता की हे नवें आसा जाल्यार ताका पोरणें कितें तरी आसपाक जाय. सो दिस इज द 3 क्वेश्चन्स ह्या प्रश्ना भोंवतणी म्हजें व्याख्यान आसतलें. आमची स्थिती आयची कितें आसा. एक कोंकणीची व्यवस्था उबी जाल्या, म्हणजे कोंकणी गोंय राज्याची राज्यभास जाली, गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो, तशेंच कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळ्ळी, तशेंच कोंकणी 8व्या वळेरेंत पावली. सो कोंकणीची एक व्यवस्था तयार जाल्या. मग तातूंतल्यान एक साहित्य निर्मिती जाता, तातूंतल्यान आमची संमेलनां जाता, तातूंत परिशद जाता, तातूंत पुरस्कार मेळटा आनी अशे तरेचो आमचो एक साहित्याची वाड आसा. तशेंच कोंकणी एज अ सब्जेक्ट म्हणजे कोंकणी ही फ्रॉम केजी टू पीजी पावली. ओके, कोंकणी हो विशय आज दर शाळेंत शिकयता, महाविद्यालयान आसा, विद्यापिठान आसा. सो कोंकणीची एक स्वताची असो एस्टॅब्लिशमेंट तयार जालो आनी हो फॅक्ट आसा. सो कोंकणी हो विशय अभ्यासक्रमांत पावलो. आज व्यासपीठांची भाशा कोंकणी जाली, म्हणजे खंयचेच व्यासपीठ गोंयांत आसना थंय कोंकणी उलयना. ओके, सो व्यासपीठांची भाशा आज कोंकणी. देर इज नो डिस्प्यूट की तो मराठी उलयतलो. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री कोंकणी भाशेंतल्यान सोपूत घेता इज बिकम अ कन्व्हेन्शन. ओके, गोंय राज्याच्या मंत्र्यान कोंकणी भाशेंतल्यान सोपूत घेवपाक जाय, आमदारान सोपूत घेवपाक जाय. कोणे सांगला बिगला म्हणून कोणाचो दबाव आसा म्हणून जाल्यार तो घेता इज बिकॉज ताका दिसता की आपली भास. सो हो आयज हे विशय आउटडेटेड जाला. सो राजकारणाची भास आयज कोंकणी जाली. म्हणजे ज्या पद्दतीन असेंब्लीन आर्ग्युमेंट जाता, ज्या पद्दतीन प्रचार सभा चलता, आता राजकारणी आपले जाहीरनामे सुद्धा कोंकणीतल्यान काढले. सो राजकारणाची भास कोंकणी जाल्या हाचो अर्थ असो न्ही राज्याची भास कोंकणी जाली, म्हणजे आमचे ऑफिशियल व्यवहाराची भास कोंकणी, व्यवसायाची भास कोंकणी जाली. म्हणजे आज जर भायल्यांतल्यान कोण गोंयांत येता आनी ताका जर बिझनेस करपाक जाय तो कोंकणीतल्यान तो व्यवहार करता, तो कोंकणी पयली शिकता. फाटीं हांवें खंयच्या तरी एक फामाद हालींच्या तेंपार खंयच्या तरी टायल्स कंपनीचे पयले अमिताभ बच्चनाचो फोटो आशिल्लो आनी थंय कोंकणी आशिल्ल्यो. इवन होर्डिंग्स आयज कोंकणीतल्यान येवपाक लागल्या. सो व्यवसायाची भास आयज कोंकणी आसा. सो सामाजीक आंदोलनाची भास आयज कोंकणी जाल्या. म्हणजे ती फाल्यां हाची मेलावलीचे आसूं
नाजाल्यार आनी खंयचे आंदोलन आसूं, म्हणजे IIT प्रकल्पाच्या समर्थनान आसूं नाल्यार विरोधान आसूं, हे दोगांच्या आंदोलनाची भास आज कोंकणी जाल्या. सो सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे जे आमी हे म्हणटा की म्हणजे आमचे सगळे अभंग आणि आरत्यो आणि ह्यो सगळ्यो मराठी आशिल्ले, हांगा हातूंतले कन्वेन्शन तयार जालें की ही भोवसाची भास ही मराठी, तांकां व्याख्यानां बी मराठीन दिवपाक जाय, जेन्ना कितें धार्मीक कार्य जाता तें मराठीन जावपाक जाय. बट हें आतां बदललां. अध्यात्माचो प्रसार आज कोंकणींतल्यान जावपाक लागला. इवन सोशल मिडियाचेर जे वेगळे वेगळे पंत स्वामी आसात तांच्यो पेजी कोंकणींतल्यान येवपाक लागले. त्याच बरोबर राजभास कायदो अजून मेरेन अमलान ना. हांव तेच म्हणा की राजकारण्यांची भास कोंकणी जाल्यार राजकारणाची भास म्हणजे राज्याची भास कोंकणी जावन, म्हणजे अजूनही आमचे ऑफिशियल गॅझेट कोंकणींतल्यान येना, कोंकणींतल्यान राजभाशेंतल्यान व्यवहार चलना. बट जे चलोवपी आसा तांची भाशा तरी कोंकणी जाल्या. आमच्याकडे राजकीय इच्छाशक्त ना. दॅट इज ऑल्सो बिकॉज द काइंड ऑफ मुवमेंट दॅट वी हॅव इवॉल्व्ड. ओके, आमच्याकडे एक खास तरेचो वर्ग ना जाची कोंकणी भास. कोंकणी सर्वसामान्याची भास. Okay, there is no core constituency for us because entire Goa is a constituency for us. So वर्तमानपत्राचो अभाव आसा, म्हणजे ओवरऑल एफिकसी ऑफ अ कोंकणी डेली, हांव डेली म्हणटा, पिरियॉडिकल म्हणना, ताजेर अभ्यास आमी सर्वे केलो. त्या सर्वेंतल्यान व्याख्यानांत ताचो आस्पाव आसा की सुमार 500 लोकांकडल्यान आमी सॅम्पल्स घेतिल्ली आणि ताजे रिझल्ट आसतले. अमेय कामत हांणी ताचे एनालिसीस केला. गिन्यान आणि शिक्षणाची संसाधनां तयार जायनात, म्हणजे वेगळे वेगळे आमचे जे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स आसा आनी आयच्या ज्या भुरग्यांक जे जाय, म्हणजे भास ही गिन्यानाची भाशा जावपाक जाय, सोशल मिडियाची भाशा ही ती भाशा जावपाक जाय, म्हणजे तीच भाशा जर सोशल मिडियाचेर आयली जाल्यारूच ती तगतली. सो ही संसाधनां आमचे कडेन खूप कमी गतीन जाता, पण जाता. सो कोंकणी हांव जेन्ना उलयता की आय एम टेकिंग अ पोस्ट 90. ओके, पोस्ट 90 इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, इज बिकॉज की पोस्ट 90तल्यान ग्लोबलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन आणि लिबरलायझेशन, म्हणजे ज्या पद्दतीन जी एक क्रांती जावपाक जाय आशिल्ली आमच्या भितर भयंकर मोठ्या प्रमाणान एज फार एज इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजी इज कन्सर्न, अँड ऑल्सो द सायन्स इज कन्सर्न, तातूंतल्यान ग्रोथ जावपाक लागली, इन्व्हेस्टमेंट वाडपाक लागलो, लोकांचे येवप वचप, कम्युनिकेशन्स वाडपाक लागले. आणि त्याच पिरियडा भितर गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो, कोंकणी राज्यभास जाली. आणि हातूंतले हे 3 बदल दिसता की वॉट वॉज कोंकणी प्री 1990. कोंकणी वॉज अ व्हेरी डिस्प्युटेड काइंड ऑफ आयडेंटिटी. सो जी पांच भाशांनी बरयता, मेजॉरिटी ऑफ द पॉप्युलेशन लिव्स आउटसाइड गोवा, ते थंय मायनॉरिटीज आसा, ते थंय लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी आसा. आनी गोंयान जे आसा विच वॉज व्हेरी डिस्प्युटेड की कोंकणी सायंटिफीक भाशा न्ही, कोंकणी ही प्रगल्भ भाशा न्ही, ती राजभास जावपाक शकना. सो कोंकणी वॉज ऑलवेज अ डिस्प्युटेड आयडेंटिटी. सो कोंकणी ही गोंयची राज्यभास काय मराठी, दिस वॉज अ बिग थिंग. म्हणजे आमच्या जनरेशनाच्या पयलीं एक ही खूप मोठी गजाल आशिल्ली की गोंयची राज्यभास खंयची. सो आफ्टर 1990 एज फार एज द आमचे जनरेशन इज कन्सर्न, कोंकणी गोंयची भास. आज कोण पिशान काडटलो की गोंयची भास आनी दुसरी आसपाक शकता, गोंयची भास आनी मराठी आसपाक शकता, गोंयची राजभास कितें मराठी आसपाक शकता, कोणी पिशान काडटलो की अरे कोंकणी खातीर आमकां वेगळें राज्य आसा. सो बहुजन समाजाची भास कोंकणी हो खूप मोठे तरेन हाजो प्रचार जातलो की कोंकणी विशिष्ट समाजाची भास, एका विशिष्ट वर्गाची भास, ती बहुजन समाजाची भास न्ही. आज पोस्ट 1990 कोंकणी तरणाट्याची भास जाल्या. नोबडी इज सेइंग की कोंकणी आज ह्या समाजाची भास, त्या वर्गाची भास. कोंकणी ही आमच्या तरणाट्यांची भास, ही हे आज सगळ्यांनी एक्सेप्ट केला. कोंकणी मराठीची बोली हो वेगवेगळे म्हणजे वेगवेगळ्या प्रस्ताव जाता, कोंकणी ही मराठीची बोली, कोंकणी ही भाषा न्ही, कोंकणी ही मराठीची बोली. आज पोस्ट 1990 जनरेशन इज कन्सर्न विच सेज कोंकणी म्हजी बोली, हांव ती उलयतात. ओके, सो म्हजो व्यवहार हांव कोंकणींतल्यान करता, कोंकणी म्हजी बोली. ओके, ज्या भाशेंतल्यान हांव उलयता ती भाशा. सो 1990चे जनरेशन आसा विच इज डिस्प्युटेड अँड अनडिस्प्युटेड. कोंकणी इज टुडे undisputed. Okay, undisputed identity as far as identity is concerned. So yes, व्याख्यानाच्या मूळ गाभ्याकडे वतना म्हणजे मांड सोबयतना आमचे कडे एक 2 तरेचे वर्तुळ केले, तातूंतल्यान एक
हाजो दुसरो भाग हो सामको निमाणे स्लायडीन आसा. एक हो आमचो समाज आसा, आमी समाजाचो विचार करतना आनी सामाजीक माध्यमाचो विचार करतना एक अशे तरेचो हांवें एक मांडपाचो यत्न केला. आमचो समाज आसा आनी तातूंत कोंकणी चळवळीची वेवस्था आसा. तातूंत जी आमची अकादेमी आसा, जी आमची मंडळां आसा, जी महाविद्यालयां आसा, जी शाळा आसा, तातूंतल्यान कोंकणी शिकयता. आनी हो जो समाज आसा, म्हणजे समाज कोण, हो नाटक तियात्र जो करता, कथामाळ आमचो महोत्सवांनी वांटो घेता, साबार महोत्सव जाता, युवा महोत्सव जाता, उर्बा जाता, हातूंतल्यान जो वांटो घेता, म्हणजे जाचो कोंकणी भाशे कडेन संपर्क येता, तो समाज नवे पिळगेचे व्यवसायीक म्हणजे जे कोण न्यू एज एंटरप्रिनर्स जे आसा ते, म्हणजे कोंकणीक तशे तरेचो जो भांडवलवादी वर्ग जाय आशिल्लो, म्हणजे आता फाल्यां अंबानी सुद्धा घेतलो, when it is Ambani empire is concerned, he is very proud of गुजराती अस्मिता. म्हणजे तांचे ते वर्तमानपत्रां सुद्धा बंद पडपाक पावल्या जाल्यार ते चलयता. बट अशे तरेचो भांडवलवादी वर्ग आमचे कडेन ना, which will say की कोंकणी is my identity, I will do anything for it. ओके, बट नवे पळयेचे जे व्यवसायीक आसा, which is post 90 जनरेशन, म्हणजे जे खास करून IT सेक्टरान आसा, which are professionals. ओके, सो तांकां घेता. सो स्पर्धात्मक परीक्षेचे उमेदवार ओके कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीक ते बसपाक सोदता आनी राजकीय वर्ग, एक असो तरेचो एक ढोबळ समाजाची एक हें आसा आनी हांगा कोंकणी चळवळीची वेवस्था आसा. सो वॉट इज आवर वे टू एक्सपांड आनी तातूंतल्यान सोशल मिडिया कसो रोल प्ले करपाक शकता. सो दिस इज अ वन पार्ट. सो एज फार एज द हिस्ट्री ऑफ द मिडियम्स आर कन्सर्न, मास कम्युनिकेशनाचो इतिहास जर आमी पळयलो जाल्यार उद्देगीक क्रांती म्हणजे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन जे युरोपान जाले, जो इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन वॉज ऑल्सो अ पिरियड ऑफ कॉलनायझेशन. बिकॉज तांकां मार्केट जाय आशिल्ले, तांकां सप्लाय जाय आशिल्लो, तांकां डिमांड तयार करपाचो आशिल्लो. सो अशे तरेचे आशिल्लो की उद्देगीक क्रांतीक भांडवलशाहीचो लेप आशिल्लो. सो वसाहतवाद हो बाजारवाद, दिस इज अ मर्कंटायलिस्ट फिलॉसॉफी. ओके, म्हणजे जे तारवांचेर तांचे ट्रेड चलताले, रॉ मटेरियल्स घेवपाचे, प्रोसेस करपाचे, ते विकपाचे, नवे मार्केटां तयार करपाची. सो मर्कंटायलिस्ट. आणि जी संचाराची माध्यमां जी आशिल्ली, म्हणजे वेदर इट इज अ टेलिफोन, मागीर बाकीच्यो सगळ्यो गजाली विच वर व्हेरी स्टॅटीक. ओके, पॉयंट टू पॉयंट कम्युनिकेशन विच वॉज नॉट ब्रॉडकास्ट, एका पॉयंटा वयल्यान साबारांक कडेन पॉयंट टू पॉयंट कम्युनिकेशन. ओके, सो कामगार हक्क आनी व्यवस्थे विरोधात विरोध जालो. वेन इट केम द इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन, दोन तरेचे क्लास वॉज विजिबल, विच इज द वर्किंग क्लास आनी विच वॉज अ कॅपिटलिस्ट क्लास. सो हांच्या भितर संघर्श वाडलो, मुक्ती, अधिकार आनी न्याय हाच्यो चळवळी जावपाक लागल्यो आनी ताजो प्रभाव मिडियाचेर पडपाक लागलो. फ्रांस आनी ब्रिटन ही पुरोगामी राजवटी वटेन वचपाक लागली. सो फ्रांस अँड ब्रिटन वॉज व्हेरी म्हणजे दे वर मुव्हिंग टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव्ह थिंग बिकॉज ऑफ वेगळ्यो चळवळी जाल्यो. स्पेन आनी पोर्तुगाल ह्यो मावळट्यो सत्ता आशिल्ल्यो. एज फार एज द लॅटिन कॉलनायझेशन इज कन्सर्न, इट वॉज अ न्यू एंग्लोफोनिक colonization which was gaining power, which was the British. So this was ह्यो उद्देगीक काळांतले आशिल्ले. हांगा स्टीम इंजिनां आशिल्ली, मशिनांचो काळ आशिल्लो, प्रिंटींग प्रेसाचो वापर, वाफेर चलपी तारवां आशिल्ली, म्हणजे जी पयलीं शिडांचेर चलताली, आतां ती वाफेर चलता. वसाहत मांडपाचो चडटो काळ आशिल्लो. कोण खंयची वसाहत घेता, अँड एशिया अँड आफ्रिका वेर द थिएटर ऑफ द पॉवर स्ट्रगल. म्हणजे आम्ही कॉलनायज करतले ताका आनी ताचेर आमचो भार मांडटले. तो गरज आनी पुरवणेचो वसाहतवादी सिद्धांत. सो हातूंतल्यानूच जे तुमी प्रेझेंटेशनान पळयता, हांगासरल्यान जी मोशन पिक्चर्स म्हणजे चित्रां चेर फोकस घालून तयार जावपाक लागली. रेडिओ हांगा तयार जाले. आनीक न्यूज रील्स ही एक पद्धतीची इंडस्ट्री म्हणून तयार झाली. म्हणजे वेगळे चलता, वेगळ्या वाठारांत वचून तांचे फोटो घेवप आणि न्यूज रील्स दिवप. म्हणजे हे पिक्चर येवच्या पयलींचे, म्हणजे पिक्चरान साऊंड मागीर आयलो. लुमियर ब्रदर्स आणि बाकीचे सगळे टॉकीज मागीर आयले, बट ताजे पयलीं चलताले न्यूज रील्स. सो ताजेरूय अभ्यास आसा. द टू मोस्ट इम्पॉर्टंट पीपल which gained traction in the era of newsreels was a Gandhi and Subhash Chandra Bose.
म्हणजे गांधी बिकेम अ स्टाईल आयकॉन. म्हणजे लोक युरोपात किंवा बाकीकडे हे गांधीचे जे न्यूज रील आशिल्ले ते पळोवपा खातीर रावताले. सो ताजी एक वेगळी स्टोरी आसा. सो मागीर आयलो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आणि हातूंतल्यान सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे फ्रॉम स्टीम इंजिन. सो संचाराचे माध्यम हे रँडम एक्सेस जावपाक लागले. इफ इंजिनियरिंग स्टुडंट्स कोण पळयता वॉट इज अ रँडम एक्सेस, आमच्या मोबायलांत रँडम एक्सेस आसता, रँडम एक्सेस मेमरी विच इज अ रँडमाइज्ड. म्हणजे पयलीं जे न्यूज म्हणजे पयलीं जी रिलां आशिल्ली ती प्रोजेक्टराचेर घालतकीर ती पॉज करपाक शकनाशिल्ली. ती पॉज केली जाल्यार ते रील बंद जातले आशिल्ले. सो रँडम एक्सेस प्रोवायडेड इज दॅट तूं केन्नाय रिवाइंड करपाक शकता, तूं कितेंय करपाक शकता. Okay, so this was random access becomes a very important point in the history of media. So वसाहतवादा विरोधात आड बंड जावपाक लागले. सरंजामशाही मावळपाक लागली, म्हणजे इम्पेरियलिझम विच वॉज ऑल्सो एज ऑफ फ्री प्रेस, म्हणजे इम्पेरियलिझम हे काळबाह्य जावपाक लागले. आणि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच वॉज नेव्ही अँड military, okay, gained a position of strategy. It's the first time ki jo salience of communications asa, navy was extensively used in a first world war. आणि तातूंतले जे इक्विपमेंट्स आणि हे जे आसा बाकीचे जे टेस्ट करपा खातीर आसा, this random access becomes a very important part in that. Second world war, it becomes a very important because air force was used. म्हणजे हिटलराची जे लुफ्टवॉफ जे हे आशिल्ले म्हणजे एअर फोर्स आशिल्ले विच हॅड अराउंड 600 एअरक्राफ्ट एट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम. म्हणजे आमचे भारताचे एअर फोर्साचे इन्व्हेंटरी पळयले जाल्यार आमचे कडेन 300 वयर वचचे ना. बट हिटलर हॅड दॅट सॉर्ट ऑफ एअर पॉवर एट दॅट टाइम. सो म्हणजे सगळे जर विस्तार पळयलो जाल्यार ताचो. आनी दिस ॲटम बॉम्ब्स बिकम्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इन टर्म्स ऑफ मिडिया because it is की ॲटम बॉम्बा खातीर जे स्ट्रॅटेजिक वेपन डिलिव्हरी सिस्टम जी जाय पडपाक लागली ताज्या खातीर गरज पडली सॅटेलायटाची. आणि बिकॉज ऑफ सॅटेलाइट्स बिकेम अ गेम चेंजर इन अ बिझनेस ऑफ मीडिया. सो भांडवलशाही ही मावळटी, म्हणजे भांडवलशाही वचपाक लागली, ताज्या जाग्यार न्यू लिबरलिझम येवपाक लागले विच वॉज अ फ्री ट्रेड, म्हणजे फ्री कॅपिटल हातूंतल्यान. सो माहिती आणि तंत्रज्ञानाचो काळ. सो सॅटेलाइट बिकम्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ इट. It was the first satellite was a Sputnik, which was the war between the US and the USSR, and the satellites were then used for the communication purposes. So वसाहतवादाचा अंत जालो. माहिती आणि तंत्रज्ञान हो आता युद्धाचो आयाम जालो, which was a information warfare. म्हणजे इन्फॉर्मेशन वॉरफेअर म्हणजे एकामेकाचे नेटवर्क्स जॅम करप, विच वॉज अ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर. त्या पद्दतीचो हे तयार जालो की सॅटेलाइट्स कळप की अंतराळांत वचप आणि इंटरनेटाचो उगम जालो. सो उदारमतवाद म्हणजे भांडवलशाही पयस काढून जो न्यू लिबरलिझम आयलो तो आयज इन्व्हेस्टमेंट आणि लेबर कंट्रोल करपाक लागलो. ते खूप वाक्य आशिल्लें की गव्हर्नमेंट इज अ प्रॉब्लेम, मार्केट इज अ सोल्युशन. सो हातूंतल्यानूय जी एंटायर मिडियाची ओनरशीप आशिल्ली ती बदलत गेली. सो गव्हर्नमेंटाचो इन्फ्लुएन्स इन पब्लीक लायफ हो बदलत गेलो आणि मार्केट ओरिएंटेड म्हणजे बिझनेस कॉम्पिटिशन हे वाडपाक लागले. अँड दिस इज ऑल्सो गेव अ राईज टू द वेरियस मीडिया हाऊसेस. म्हणजे म्हणजे 1990 पयलीं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जर करतले जाल्यार ताका एक लायसन्स काडचें पडटलें. आणि हातूंतल्यान गव्हर्नमेंट ऑन रेकॉर्ड सेड दॅट न्यूज रिमेन्स in a domain of government, is a property of a government. Only Doordarshan could do that. आणि मागीर ताणी ते प्रणब रॉय आणि ताणी सुरू केले की एक टेप काडपाची आणि मागीर ती सर्क्युलेट जाताली. सो मीडिया वॉज कंट्रोल्ड नॉट जस्ट in India, because India was also a democracy. Okay, India, not that India was India was kind of a closed society. No, we were not. But media was controlled by government, and this was the main thing, that government is a problem, market is a solution, because we never believed in market, we never believed in an enterprise. So ही जी वाटचाल आसा एक 20व्या शतमानाची ती भयंकर आसा. Okay, from if you see from
पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, फ्रॉम आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स टू मायक्रो ब्लॉग्स, आणि आज आम्ही जाचेर उलयता आनी जाचेर आयकता ती माध्यमां. सो समाज माध्यमां कितें? सो वॉट इज दीस सोशल मिडिया? ओके, सो सोशल मिडिया इज बेसिकली डिसरप्शन. ओके, डिसरप्टिंग द चेन. म्हणजे जी कितें आसा ते अकस्मात कम्युनिकेशनाचे चॅनलूच बदलले. फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, फ्रॉम broadcasting, from one to multiple, became a multiple broadcast. Okay, so internet became a very public. Internet became affordable. It liberated the internet. पयलीं इंटरनेटाचो वापर फक्त गव्हर्मेंटाक आनी हाजे खातीर जातालो, नेटवर्क सांबाळपा खातीर जातालो. सो इंटरनेट बिकेम अ व्हेरी पब्लीक, ते कोणी वापरपाक शकतालो. एंड मास कम्युनिकेशन, this is a very important theory in mass communications, that mass communication is a separate discipline altogether. म्हणजे तातूंतल्यान प्रिंटिंग येता, तातूंतल्यान फिल्म येता, तातून प्रोजेक्शन येता. ओके, बट social media changed mass communication to social communication, because anybody can talk to anyone. Okay, you don't need a broadcaster for this. Okay, so it has changed completely. So mediaचो रोल ह्या बाबतीन अभ्यास करताना खूप इंटरेस्टिंग ठरता. अँड फ्रॉम वन ब्रॉडकास्ट टू अ मल्टिपल ब्रॉडकास्ट. सो सगळ्यात पयलीं आमी फुडें वतना स्क्रीनार तुम्ही पळयलां आसतलें व्हॉट इज गाफा, गाफाम अँड फॅंग. ओके, सो दीज आर एक्रोनिम्स. आणि जर हो म्हजो क्लास चलतालो जाल्यार हांव कोणाकय विचारपाक शकतालो. जर कोण हाजो फुल फॉर्म सांगता, देन यू विल गेट अ चॉकलेट फॉर दिस. सो व्हॉट इज गाफा, what is GAFAM and FANG, which is controlling the entire new media today. खूप महत्वाचे. GAFA started from France, which was called as a GAFA Tex in 2017. Okay, GAFAM is a US terminology, and FANG is it's a latest acronym. But in this is comical, but it is not comical, and I will explain you what is this GAFA and which controls this new media, and which is now controlling our communication at this point of time. So GAFA is this, GAFAM is this, and FANG is this. So GAFA is Google, Apple, Facebook, and Amazon. Okay, GAFA, the terminology highly is because in France they moved a legislation which says that ki तुम्ही जे एकामेकाचे फोटो वापरता, आमचो कंटेंट वापरता, you have to pay certain royalties and some considerations for it, which is called as GAFA Tex. मागीर GAFAM आयले. Okay, so GAFAM becomes this Tech 5 companies. Tech 5 companies in United States of America. These are the companies which has the highest market cap. And the latest inclusion in GAFAM, म्हणजे GAFAचे GAFAM झाले because the Microsoft came in. आणि तातूंतल्यान तयार झाले, which is the latest terminology, which is a FANG, which involves the Netflix, which is the OTT platform. And this is controlling the new media. This is actually controlling the new media. How तुमच्याकडे उलयता is either through Windows or an Apple. Either your phone is Apple or a Windows bought through the Amazon. Okay, and it's सगळ्यांच्या home, which is either Apple or Android, or सगळेच फेसबुकार आसतले. Okay, and आयचे ब्रॉडकास्ट टू फेसबुकार वता. We are talking through Gmail. Okay, so everything is controlled by GAFAM. Okay, so what is this GAFAM? This GAFAM is Apple, जाचो मार्केट कॅप म्हणजे बाजार भांडवल आसा 1.2 ट्रिलियन. Apple is 1.96 trillion. Amazon is 1.57 trillion. Microsoft is 1.5 trillion. Facebook is सगळ्यात ल्हान Facebook, but most effective is 750 billion. आणि 28 ऑगस्टाक म्हणजे पयर फोर्ब्साच्या वळेरेंत 8 अब्जाधीशां भितर द बिलियनियर्स ह्या समूहाचे 5 संस्थापक आणि व्यवस्थापक आसात. तातूंतलो फर्स्ट इज जेफ बेजोस, who is a co-founder, which is the CEO of Amazon. His worth is $199.2 billion.
बिल गेट्स दुसऱ्या क्रमांकाचेर, चौथ्या क्रमांकाचेर मार्क झुकरबर्ग, 8व्या क्रमांकाचेर स्टीव बेलमॉर आणि 9व्या क्रमांकाचेर लॅरी पेज which was co-founder of Google. Okay, so these are powerful. म्हणजे इतले पॉवरफुल हे नेटवर्क असा विच इज द नेटवर्क ऑफ अ न्यू मीडिया विच इज ऍक्च्युअली कंट्रोलिंग द न्यू मीडिया. सो इंडियाज GDP इफ यू कम्पेअर इज 3 ट्रिलियन. म्हणजे 2 ऍपल केलं जाल्यार इंडियाचो GDP जातलो. ओके, आणि 5 जर केले म्हणजे 5 जायंट्स जर मार्केट कॅपिटल तांचो एकीकडे हाडलो जाल्यार दे विल सुपरसीड इंडियाज GDP. ओके, सो ऍपल जगातल्या 8 वळेरेंत GDPच्या कोतान 8वो देश. म्हणजे आय विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन अ लेटर स्लाइड. ओके, सो रिलायन्स इंडस्ट्री विच इज द बिगेस्ट बिझनेस हाऊस, ताचे भांडवल सुमार $200 ट्रिलियन. ओके, म्हणजे 4 रिलायन्स इंडस्ट्री म्हणजे एक फेसबुक. अँड फेसबुक इज द लिस्ट. फेसबुक ही सगळ्यात लहान, बट 4 रिलायन्स म्हणजे एक फेसबुक. ओके, सो इतले व्हडले आसा अँड दॅट्स वाय फेसबुक इज सो डेस्परेट टू टाय अप विथ द रिलायन्स जिओ. सो ही ग्रोथ आसा गॅफमाची. हे 2010 वर्सा खंय आशिल्ले, दे हॅव क्रॉस्ड ऑल द ऑयल कॉर्पोरेशन्स. ओके, आणि आज ते खंय आसा. म्हणजे आमची डिपेंडन्सी या ऍपांचेर कितली वाडला. सो ही वळेरी आसा. जर ऍपल, अमेझॉन, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि फेसबुक जर देश आशिल्ले जाल्यार हे खंय आसपाक जाय. म्हणजे ऍपला जर फक्त देशांच्या वळेरेन केलो जाल्यार तो साधारण 10व्या क्रमांकाचेर असो. अमेझॉनाचे मार्केट कॅप जर पळयलें जाल्यार तो 13वो आसतलो. गुगल 14वो आसतलो. Microsoft will be between Mexico and Indonesia, and Facebook, okay, Facebook जे आम्ही वापरता, which will be between Saudi Arabia and Turkey. Okay, Saudi Arabia and Turkey. So हे जर गॅफम जर देश आशिल्ले जाल्यार ते आज हांगा आसतले आशिल्ले. सो दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. ओके, ते गॅफम करता कितें जाल्यार गुगलाचो रेव्हेन्यू, because we think that Android is an open source, but itli only market cap asili 88% of its revenue come from advertising, which is your license fees je tumi app download karta Google Play waylan. So and the revenue outside USA is 57. So this is ऑथेंटिसिटी घेतली हांवें 2017चो घेतला, बट 2020 हो भयंकर वाडला आसतलो. Apple only company which sells products, okay, which sells iPhone and which is म्हणजे तातूंतलो हे आसा. म्हणजे आयफोन हो सगळ्यांत म्हारगो फोन आनी सगळ्यांत चड खपपी फोन. सर्विसेस इज 9%. Facebook, very interesting की 93% is advertising. Okay, Facebook केन्नाच आपलो content तयार करना. when you post something feeling lazy, eating something, okay, it is a Mark Zuckerberg, you are helping him to become a billionaire. Okay, so Amazon also sells the products, which also sells the services, and now they have entered into this cloud computing. Microsoft also sells software. Okay, they try to sell products, okay, which is the Surface and ह्यो सगळ्यो गजाली. Okay, but they are picking it up. आता वाटता तांचे. So these are the things that they do. जे आम्ही करता आता. Okay, so these are the media assets. So media is owned by this company. So new media is entirely owned by these companies. Yeah, sir. Okay, so which is when it's के music, Google Play असतले, तुगेले Appleचे iTunes असतले. Okay, Amazon Prime, okay, Microsoftचे Xbox, Gru Music. When it comes to the videos, YouTube, there are some media initiatives which entirely run on YouTube. Okay, so these are the GAFAM owned media corporations. Next is, what is this ecosystem of Apple? So प्रत्येकाचो एक आपलो हे आसा, म्हणजे आपलो एक वाठार आसा, आपलो एक इकोसिस्टम आसा.
ऍपल हो सगळ्यात म्हारग यंत्रणा. Apple is the most expensive products. Okay, that is also because it is more reliable. Okay, आणि ऍपल आपलं प्रोडक्ट आपूणच डिझाईन करतो, ते कोणाचेर डिपेंडंट ना. दर सेवेक पैसे फारीक करचे पडटा. विश्वासार्ह सेवा, डिझाईन, सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर स्वतः खंयच्याच प्रकाराचे उत्पादन करिना. इमॅजिन सगळ्यात चड फोन विकता ऍपल, बट ऍपलाची आपली स्वतःची फॅक्टरी ना. इट इज आउटसोर्सिंग इट टू द Foxconn. ऍपलाचो डिझाईन इज द बेस्ट. ओके, इट इज लाईट, इट इज ओरिजिनल, बट दे डोंट मॅन्युफॅक्चर हार्डवेअर्स. ओके, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फक्त सॉफ्टवेअर सेवा दिता. आणि सो नेक्स्ट इज द बिझनेस मॉडेल ऑफ अ मायक्रोसॉफ्ट. ओके, सो मायक्रोसॉफ्ट इज लाईक की जे ऍपलाचे मॅक्सिमम एक काळ असो आशिल्लो ऍपलाचो मॅक्सिमम जे प्रोडक्ट आसा विच इज लाईक डुप्लिकेशन. आणि स्टीव जॉब्सन तेच सांगिल्लें की मायक्रोसॉफ्ट वॉज बिगर दॅन ऍपल, बट दे डोंट हॅव अ टेस्ट ऑफ देअर ओन. Okay, so they lack originality, but Microsoft is a cheaper product, so we all have Microsoft. Okay, so the type karpa jale anybody would say that Microsoft Office, but you would say Keynote or Pages, which is from Apple. Okay, so परवडटा तशी उपकरणं दिली आणि डेव्हलपिंग कंट्रीनी मायक्रोसॉफ्ट वाडपाक लागलो. ओके, आणि मायक्रोसॉफ्टाची आज जर फिलॉन्थ्रॉपी पळयत जाल्यार $142 billion. Okay, what they are doing as a philanthropy today. Okay, maybe आमच्या majority of our ministries तितल्यो आसपाना, डिपार्टमेंट्स तितले आसपाना, तांचेर मोनोपोलीचो कागाळी जालो. ओके, सो नेक्स्ट इज फेसबुक. फेसबुक हे साम्राज्य आसा सोशल मिडियाचे. जगान 3 ते 3.5 बिलियन लोक सोशल मिडियाचेर आसा. तातूंतले 2.45 बिलियन. ओके, म्हणजे भारताच्या पॉप्युलेशनाक एक चड हे लोक फेसबुकार आसा. म्हणजे भारता परस व्हडलो फेसबुक, चीना परस व्हडलो फेसबुक. जगाची लोकसंख्या 7.8 बिलियन आणि फेसबुकाचेर आसा 2.45. फेसबुक भारतांत 336 बिलियन मिलियन लोक असतात. भारतात फेसबुकाची येणावळ आसा ती 900 कोटी आसा. दर वर्षाची येणावळ 900 कोटी आहे, जस्ट थ्रू एड्स. ओके, सो नेक्स्ट इज दिस इज Amazon मॉडेल. Amazon इज अ लार्जली एग्रिगेटर आणि तातूंतल्यान मागीर तांणी स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेअर काढले. मागीर आता ते दे आर गोईंग फॉर अ क्लाउड, म्हणजे जसं गुगल क्लाउड आसा तसे Amazon क्लाउड आसा. ओके, सो दिस इज द एंटायर इकोसिस्टम. ओके, यू आर डिपेंडंट, वी ऑल आर डिपेंडंट ऑन दिस. ओके, हे जे आसा हांगा ताजे भायर कांयच ना. आणि ताका एड जाले Tencent and Alibaba group, which is the Chinese group, because Chinese आता वाढपाक लागल्या is because it's also because China have a different firewall altogether, Baidu and all those things. So ही एकंदरीत जे कितें आसा पळय ही श्री विचित्राची जात्रा आसा. ओके, न्यू मीडिया जर्नलिझम हे जर समजतले जाल्यार there's analogy of श्री विचित्राची जात्रा. पुंडलीक नारायण नायक हांचे श्री विचित्राची जात्रा हे नाटक. विचित्राची जात्रा एका गावात भरता, ती सकाळी भरता, ती सांजे सोंपपाकूच जाय. आणि ह्या विचित्राच्या जात्रेंत लोक कित्याक येतात? तरातरांचे भाविक असतात, तरातरांचे संधी साधू असतात, प्रत्येकाचा वेगळो वेगळो इंटरेस्ट असता. आणि कोणाक खबर नाही जात्रा कोणाची कित्या खातीर जाता. बट तरी आसतना ह्या विचित्राच्या जात्रेत सगळे सहभागी आसा आणि ही सगळी विचित्राची जात्रा चल्ल्या. ओके, सो ह्या विचित्राच्या जात्रेत काय अंधश्रद्धा आसा, विच इज अ सुपरस्टिशन. फर्स्ट हे सोशल मीडिया म्हळ्यार ही प्रसार माध्यमां न्हय. ओके, बिकॉज मेनी ऑफ आवर जर्नलिस्ट मेक अस बिलीव दॅट सोशल मीडिया इज अ मास मीडिया, विच इज नॉट. ओके, सोशल मीडिया भितर प्रसार माध्यमां आसा, प्रसार माध्यमां खातीर सोशल मीडिया ना. सोशल मीडिया इज कंप्लिटली डिफरंट फ्रॉम मास मीडिया. सोशल मीडिया भितर दर एकल्याचो वैयक्तीक, व्यावसायिक, राजकीय आणि सामाजिक इंटरेस्ट आसा. म्हणजे ह्या विचित्राच्या जात्रेन प्रत्येकाचो वेगळो वेगळो इंटरेस्ट आसा. ओके,
सो तातून आयज हे चल्लां आसतना कळ्ळें जाल्यार सोशल मिडियाचेर इज गोईंग, सोशल मिडियाचेर जर आज पळयलें एवरीवेर यू विल सी की देशान एकूच प्रश्न आसा, रिया चक्रवर्ती आणि सुशांत सिंग राजपूत. ओके, it's a choice whether you want to see it or whether you want to ignore it. Nobody is forcing you. Okay, so this is a clear cut indication, and you cannot criticize anyone for this. That social media is not only for media. Okay, so it has a different aspects. So live वता खूप जाण PDF चो कॉपी खास करून लॉकडाउनाच्या पिरियडान जाल्यो, लाईव्ह वचप, PDF चो कॉपी शेअर करप is not media in new media. हे न्यू मीडियाचे माध्यम जावपाक शकना. This is a very bad practice. Okay, going live, प्रत्येक कामाक लाईव्ह वचप आणि पेपर पीडीएफान धाडप. ओके, इट्स अ सिरियस वायलेशन ऑफ अ कॉपीराइट्स. अशें जावपाक जायना. सो कशे न्यूजपेपर आज तयार जाता ते म्हज्या नेक्स्ट स्लायडीन आसा. आणि सगळ्यात लास्ट, डेटा सिक्युरिटी और प्रायवसी ही सामकी अंधश्रद्धा आसा. की हांव रिसंट एग्जाम्पल दिता की आमी युनिव्हर्सिटीन केन्ना हांव आनी पुरुषोत्तम मेळटा, केन्ना जेवपाक मेळटा. केन्ना एकदां पुरुषोत्तमान सांगलें की हांव तुज्या क्युबिकलान येता, आमी बरोबर जेवया. हांवें सांगलें कोविडाचो काळ आशिल्लो, भायर वचपाक मेळनाशिल्लें. सो तेन्ना हांवें एक ऍपांतल्यान सांगलें की अमके अमके पार्सल हाडून दी. सो पार्सल हाडलें पुरुषोत्तम आणि हांव जेवपाक बसलो आणि इतल्यान पुरुषोत्तमाक त्यात म्हणजे हांवेंच पार्सल मागयल्लें आणि पेमेंट थ्रू म्हज्याच कार्डा वयल्यान जाल्लो. बट तरी आसतना पुरुषोत्तम थंय आयलो आनी दिसता पुरुषोत्तम बसतना पुरुषोत्तमाक ईमेल आयली त्याच ऍपांतल्यान की नेक्स्ट टायम ऑर्डर इट फ्रॉम युअर अकाउंट और वॉट एवर इट इज. ओके, सो प्रत्येक गजाल जर तुम्ही पळयता, तुम्ही इन्शुरन्स म्हणून सर्च मारले गुगलाचेर आणि तुम्ही मागीर 2 दिसांनी फेसबुकाचेर गेले, यू विल गेट द एड्स of insurance. Okay, so it is ही अंधश्रद्धा आसा ह्या गजालीची. आणि रिसेंटली फेसबुक said की फेसबुक started having a problem with Apple because Apple don't share the necessary data. Even this GAFAM has a problem within. So how it has influenced the journalism. एक गजाल, वाचन हो कॉन्सेप्ट बदलला. कित्याक बदलला is because there is something called content. Okay, now you no longer write articles. Now you no longer create videos. What you create is a content, and content has no genre. Content is not words. Content is not videos. Content is what you see on your screen. Okay, so either you create content or you view content. So this is a major shift. Okay, and I will explain this in this slide. This is an initiative by Shekhar Gupta, who was an editor-in-chief of Indian Express Group. आणि त्यात इंडियन एक्सप्रेस ताणें सोडून आपले वेंचर सुरू केलें, विच इज द प्रिंट. ओके, शेखर गुप्ताचो एक वीकली कॉलम येता विच इज कॉल्ड एज नॅशनल इंटरेस्ट, आनी ताची सिरीज येता दर दिसा विच इज कॉल्ड कट बटर, विच ही हॅज हिज ओन वेबसाइट अँड फुल सेटअप आसा. सो वॉट ही आयतारा शेनवारा काय आयतारा येता तो. सो तो आपूण आर्टिकल बरयता बट ताजो व्हिडिओ करून तो युट्यूबार घालता. So what you see here is this is the video that he has put on the YouTube. Same content. The same content is in print. जे ताज्या वेबसाइटीचेर आसा, आणि the same content is on Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Okay. So एक आर्टिकल जर बरयल्लें, you have to create a content for it. Okay. ते आर्टिकल सगळेच वाचतले अशें ना, और तो व्हिडिओ सगळेच पळयतले अशें ना. ओके, सो यू हॅव दिस मीडिया अँड यू हॅव टू क्रिएट अ कॉन्टेंट. इशू इज, आर यू अ कॉन्टेंट क्रिएटर और आर यू अ कॉन्टेंट व्ह्युअर? सो देर आर नो रीडर्स, ओके, ओनली व्ह्युअर्स. सो दिसपट्टे वर्तमानपत्राचो फुडार. ओके, आय सेड की पीडीएफ अँड लाईव्ह इज नॉट न्यू मीडिया. सो दिस इज वॉट a newspaper looks like in a new media. This is The Hindu, and this is a e-edition of it. For e-paper melta, and which is a very innovative interface.
हांगा द हिंदूचे सुमार 10 एडिशन्स येता. You can choose it here, and this is a paid subscription. Okay, you can choose a page here. This is not PDF. You can choose the image view. Hanga full paper येता. Hanga तुका बातमी वाचपाक मेळटा. There are 3 different views. म्हणजे एक full PDF भशेन वाचपाक जाय तोय मेळटा, and then तुका वेबसायटी भशेन वाचपाक जाय तोय मेळटा. Okay, you have a choice of downloading that particular article as a PDF, change the font size. This is changing the interface, and this is a new feature which says that you can listen. Okay, so वाचपाकूच जाय अशें ना. एक द हिंदू हो खूब कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पेपर, आनी द हिंदू चालतलो जाल्यार सुमार 90 मिनटां लागता, which is the average. 90 मिनटां लागता. जाल्यार एक तुका वाचपाकूच जाय अशें ना. This is a new feature where you can listen and you can share it on social media. So everything is linked to social media. So next, this is also Hindu, and this is also another paid copy. म्हणजे ई पेपर केलो म्हणून हे तुका मेळचें ना. So this is a website. Okay, so हांगा this is a very personalized website. Okay, जो पेपर आसा तोच तुका वेगळ्या फॉर्मेटान मेळटलो. तुजी कितें गरज आसा तें पळोवन. सो यू कॅन शिफ्ट इट टू द ई पेपर हियर. देन यू हॅव अ स्टोरीज हियर दॅट इज बेस्ड ऑन युअर प्रेफरन्सीस. माय प्रेफरन्सीस आर ऑलवेज डिफेन्स, सिक्युरिटी एंड IR. सो ह्यो सगळ्यो स्टोरीज मेळटल्यो हांगा, आनी तीच तुमी पळयता आसतले ती स्टोरी हांगा येतल्यो. सो दिस इज अ डॅशबोर्ड. दिस इज माय पर्सनलायज्ड डॅशबोर्ड, अँड यू गेट your personalized stories. This is म्हणजे व्हड पेपरा वयल्यान बारीक, आणि हांगा पॉइंटर्स. दिस इज युअर ब्रीफिंग जे तू वाचता चालता ताजे वयल्यान आसता. सो वेन यू आर रनिंग लेट फॉर अ क्लास, यू गेट युअर मॉर्निंग ब्रीफ हियर. जो 90 मिनटाचो जो पेपर स्पेन लागता द हिंदू वाचपाक, यू कॅन एक्चुअली रिड्यूस इट टू 15 or 20 minutes. Okay, so this is what a newspaper looks like in a new media. Okay, so this is a brief that I get every morning and evening from The Hindu. Okay, which is a subscribed copy. Okay, this is not free. Okay, so शोध पत्रकारिता. Okay, फेलिसिओ कार्दोज बाबाचे व्याख्यान दितना एक महत्वाची गजाल. फेलिसिओ कार्दोज बाब was a scholar journalist. There was a scholarship in his journalism. Okay, so शोध पत्रकारिते खातीर वेगळी माध्यमां आसा आमचे कडेन, आनी सगळ्यात पावरफुल माध्यम या शोध पत्रकारितेचे इज इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली. जर प्रत्येक विकाक येता, and which is the oldest running kind of a magazine which has a kind of, this is a index, this is just not a journalistic piece but it is also an academic piece. Okay, so this is a economic political weekly website. Okay, this is a subscribed copy, and what they have done is added here. They together academic also. They have added a Google Scholar here. Okay, so they have a EndNote here, RIS here. If you are doing a serious academics, you will understand this. So this is a PDF copy of EPW. हे सगळे याच वेबसाइटीत आसा. So this is what a new feature they have added. म्हणजे खास करून तांकां दिसलें की हे आयचे नवीन भुरगे आसा ते वाचना EPW. इवन जर ते पोस्ट ग्रॅज्युएशन और PhD स्टडीज करता ते वाचना. सो त्या खातीर तांणी हे नवे काडले एंगेज, म्हणजे एकूच आर्टिकल वेगळ्या पद्धतीन मांडप. ओके, अँड दे हॅव, दिस इज व्हेरी इनोव्हेटिव्ह कॉन्सेप्ट. डिस्टिल्ड, ओके, डिबेट कीज, डिस्कशन मॅप्स. व्हॉट आर दिस? ओके, दिस इज लाईक पॉइंटर्स. ओके, सिम्प्लिफाईड स्टोरीज, म्हणजे which is a reader friendly, which is very easy to understand. Okay, so what is the future looks like? What is the news future of a news? Okay, उसे तो स्क्रीन ना दिसताय का? ओके, मधीच कोणे तरी स्क्रीन ऑन केली, मे बी ताज्या खातीर आसतली. आता येता? जस्ट पिंग येता? ओके, थँक यू सो मच. थँक यू सिद्धांत. ओके,
what is the future of news looks like. Okay, जाल्यार ही बातमी खंय आसा. This is a very innovative app called InShots, which is 50 words news. Okay, 50 शब्दा भितर news. Okay, when you read a news 50 शब्दा भितर आणि तुका डिटेल जाय जाल्यार what they give is the link direct to the source. Okay, in journalism, which we have said that's an evergreen debate. Okay, our source secrets, our sources open. Okay, so it has changed the dynamics, and we said which gives you the source of the news. Okay, and which is very popular among the youth. Okay, so this is the very innovative concept. Okay, so ही बातमी जी कोविडाची आसा ती हांवें क्लिक केली, क्लिक करून हांवें ती वाचली आनी म्हाका जर ताची डिटेल जाय जाल्यार थंयच क्लिक केलें जाल्यार येतलें this site. This is the source of the news. Okay, so this is what the new media looks like. Okay, so these are the stories. आणि हांगा तुमी हांव पळयतात आसतले. Okay, shot by Shailesh, shot by Shailesh, shot by Shailesh. आणि सगळ्यांक आश्चर्य दिसतलें. Who is this Shailesh? Shailesh, गोंयचो भुरगो. Okay, he studied in Goa University, went to JNU, but joined InShots. Okay, so गोंयचो भुरगो एक leading website भितर ऍपा भितर काम करता, which is in new media. Okay, so what is this mobile journalism? खूप जाण live वता. Okay, so mobile journalism looks like this, which is a Mojo Story, which is a YouTube channel. Barkha Dutt ही नावाची पत्रकार, which was the associate editor of NDTV, popular culture खूप असा Barkha Dutt. Okay, Barkha Dutt runs her entire channel on a YouTube, okay, which is called as Mojo Story. Okay, and which can be a benchmark or a case study for a mobile journalism. Okay, तिची वेगळे तरेची साइट ना, तिचे वेगळे तरेचे ऍप ना. Okay, what she runs is on a, okay, so जाल्यार श्री विचित्रा कोण? Okay, so आम्ही हे सगळे विचित्राचे जात्रेन भोंवता. Okay, हे सगळे पळयता जाल्यार ही जेच्या नावान ही जात्रा जाता कळ्ळें जाल्यार ती श्री विचित्रा कोण? ओके, दॅट श्री विचित्रा इज दिस. ओके, हे जात्रेन जे कितें सगळें भोंवला, कोण कोणाक पळयता, कोण कोणाक पोस्ट करता, कोण कोणाची स्टोरी चलयता, कोण कोणाची स्टोरी चलयना. ओके, इज कंट्रोल्ड बाय श्री विचित्रा. And who is Sri Vichitra? Sri Vichitra is GAFAM. Okay, so आता हे पळोवपाक जाय की नाटकान श्री विचित्राच्या जात्रेन नाटकान भाविकूय आसता आनी संधी साधू आसता. सो चॉयस इज योर्स. आमी फक्त भावीक जातले. ओके, वी वेर आयदर यू बी अ कॉन्टेंट क्रिएटर और कॉन्टेंट व्ह्यूअर. ओके, सो हे भाविक कोण आणि संधी साधू कोण? ओके, डिपेंड्स ऑन एव्हरीबडीज चॉईस. सो डिझरप्शन, फेसबुक केम एज अ डिझरप्शन. ओके, अशे तरेची सायड आसतली हे कोणे चितूच नाशिल्ले. अशे तरेचे सोशल नेटवर्किंग आसतलें कोणे चितूच नाशिल्ले. अशे तरेची डिझायन बेस्ड company which was Apple, okay, which can be so successful in terms of softwares when the world was dominated by this coding. Okay, so Apple became a hit. Okay, Amazon कोणे चितूच नाशिल्ले इतली व्हडली जावपाक शकता. सो दिस इज अ सिरियस डिझरप्शन. ओके, सो आयज हे समाज माध्यमाच्या समूहा भितर नेशन स्टेट्स जाल्या. ओके, I teach international politics and तातूंतल्यान नेशन स्टेट्स हाजो कॉन्सेप्ट आमी सांगता की व्हॉट इज द नेशन स्टेट. सरकार जाय, सरकार जाय, सोवरेनिटी जाय, लोक जाय. ओके, these are the principles of a nation state. But today this GAFAM is becoming a nation states within them. Okay, so तांचे वेगळे विभाग आसा. एनवायरमेंट विभाग आसा, डिफेन्स विभाग आसा, पॉलिटिक्साचो विभाग आसा. ओके, सो प्रत्येक तरेचो विभाग आसा. सो आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हळ्यार ते एकाय उत्तराचो, फुक्या उत्तराचो कॉन्टेंट तयार करिना. गुगलान अजून मेरेन एक उत्तर बरोवन तांकां पयशे मेळूना. ओके, आमी जे कॉन्टेंट करता ताचेर तांकां पयसो मेळटा, which is a very important model and which has changed media, which has also changed the business. So आक्रमकपणान जनमत उबे करता. आज सगळ्यांक खबर आसतलें जी काँग्रेशल इन्क्वायरी जाल्ली फेसबुकाचेर. ओके, की अजून मेरेन
युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बॅलेट पेपराचेरूच वोटिंग करता. दे आर नॉट मूव टू द EVMs. आणि आमचे सुरवातेक जेन्ना EVMs घेताले आमचे जी चिप्स वापरताली आमी ते युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकांतल्यान येताले. बट तांकां बशिल्लो टेम्पर जाय. आयज मार्क झुकरबर्गाक काँग्रेसीन वचचें पडटा स्पश्टीकरण दिवपाक. ओके, भारतानूय बोवाळ जाल्लो की फेसबुक इज फेवरिंग द रुलिंग पार्टी. Okay, so it's because they are influencing the public opinion, because they are not actually influencing, but they are carrying opinions. Okay, so as जगभरान जो वॉल ऑक्युपाय चळवळी चल्ल्या ह्यो सगळ्यो सोशल मिडियाचेर चल्ल्या, ह्यो मिडियाचेर चल्ल्या. सो सगळ्यात महत्वाचे पीपल थॉट की इट विल न्यू मीडिया इज अ रिप्लेसमेंट फॉर अ प्रिंट. नो, newspapers are doing well as far as national level or the international level is concerned. They have changed the mediums. The biggest loser in a social media is the television. Okay, it's because television चलयतलो जाल्यार तुजो सेटअप जाय. टेलिव्हिजन चलयतलो जाल्यार तुका एक वेगळे तरेचो ताका इन्व्हेस्टमेंट आसा. आनी हांगा दुसरो सेटअप आसा तो टेलिव्हिजनाचें काम चड प्रभावीपणान करता आनी ताका सेटअप नाका. आनी लास्ट ह्या मिडियाचो एकूच हें आसा की आशाक वाग खातलो. Okay, there is no shortcut for a innovation. Okay, if you want to stay in a business, you have to innovate. Okay, so this is the spin concept emerged when we talk about this new social movements. Okay, चार गजाली तयार जाल्यो जातूंतल्यान मुवमेंट बदललो. अँड दिस इज वेर द गांधी बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ सोशल मुवमेंट्स अँड मिडिया. ओके, आज सोशल मुवमेंटाच्या आज जे सामाजिक माध्यमां आसा तातूंत गांधी फिलॉसॉफी ओके ही खूप चर्चेन आसा. वेगळ्या वेगळ्या जर कम्युनिकेशनचे रिसर्चराक मेळत, दे आर स्टडींग गांधी इन अ व्हेरी डिस्टिंक्ट वे. इज बिकॉज की गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएन्सर as far as media is concerned. He ran media very cleverly, used media for his propagating his own ideas. Whether you call it Gandhi's media as a journalistic media, there is a doubt. Okay, it's because की गांधी media काढली ती विशिष्ट विचार तो बरो वाईट तो चर्चा जावपाक शकता तेजेर काय. सो गांधीचो विचार पावोवपा खातीर ताणें मिडिया इनोवेट केली अँड विच वॉज व्हेरी पॉवरफुल. ओके, सो हातूंतल्यान तयार जालो सॅगमेटिझम, पॉलिसेंट्रिझम, इंटग्रेशन अँड नेटवर्क्स. सो विविधांगी मागण्यांच्यो चळवळी जाल्या. ओके, इंडिया अगेन्स्ट करप्शन आप वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस. ओके, सेगमेंटिझम विच इज द विविधांगी भाग, म्हणजे विविधांगी मागण्यो जाता, जस्ट नॉट अ वन युनिडायमेन्शनल डिमांड. सो पॉलिसेंट्रिझम हांगा नेतृत्वाची गरजूच ना. नोबडी आस्किंग हू इज द लीडर. अरब स्प्रिंग जर पळयले, ऑक्युपाय स्ट्रीट्स मुवमेंट पळयले, पण देर इज नो लीडर फॉर दिस. आम्ही ज्या आंदोलनात आम्ही भाग आशिल्लो मायभास आंदोलन, विच देर वॉज नो लीडर फॉर इट. ओके, इंटेग्रेशन वेगळ्यो वेगळ्यो व्यवस्था एकठांय जाता बिकॉज ऑफ सोशल मिडिया. देर इज अ सॉलिडारिटी. ओके, सॉलिडारिटी म्हणजे अलायन्स ऑफ सॉलिडारिटी तयार जाता. ओके, ऑक्युपाय चळवळ ही सगळ्यात मोठी गजाल. नेटवर्क्स, यू बिल्ड अ नेटवर्क्स. The LGBTQ movement is related to women. How? Suddenly gender becomes a common ground for it. Okay, and who does it? Because it is a hyper interaction that takes place within the system. Okay, then this is because of a new media. Okay, so this is a spin factor that comes in. Okay, well, आम्ही survey केलो, which was done for a efficacy of Konkani media in new media, and these are the findings for it. Okay, so I mean new media घेतली, we have categorically taken the media which has an interactive platform, not just PDF sharing. Okay, so त्या खातीर over 500 respondents, 500 samples we have tested. पहिली most respondents 40% are between the age group of 18 to 25, which reflects the demographics. So 50% respondents, म्हणजे 500 सॅम्पला भितर, and which was a random, which is all across the Goa and all across the India. ते आम्ही केले. So 50% of the respondents read Konkani daily and 30% read occasionally. Okay, सद्दां 50% सद्दां कोंकणी वाचता आणि 30% केन्नाय वाचता. Okay, out of 50% above, 29% fall in an age group of 18 to 30. Okay,
म्हणजे तातूंतले 29% between 18 to 30, which is the young, while the 30% above and 20% fall in the age group of 18 to 30. Okay, so then the education wise distribution of people reading Konkani does show a pattern. Higher the education, more is the readership. म्हणजे जशें शिक्षणाचो दर्जो वाडटा तशें कोंकणी वाचप वाडटा. This is the trend which is showing. Okay, 44.44% of the people who are 12th or below read Konkani daily, while the daily readership increases to 49.71% for graduates and 53.04% for postgraduates. Okay, so Konkani वाचपाचे प्रमाण शिक्षण वाडटा तशें वाडटा. This is the trend that what is emerging. And interestingly, diploma holders have the highest percentage at 57.14%. म्हणजे which is the professional educationan आशिल्ले मनीस, professional graduates, okay, read more Konkani. ते कोंकणी चड वाचता, which is a very interesting. Okay, and this can be a scientific study further, but what we had done was like a dipstick analysis test. Okay, just to know the efficacy of Konkani media kitli ata in terms of new media. Okay, so these are the findings. So last point is very interesting, that it shows a pattern that more you are educated, more you read Konkani. Okay, and we need to concentrate on this. So this is very interesting thing as far as GAFM is concerned, and in new media is like you need to create a content for it. And do you write any original Konkani content on social media in Konkani? Original content जर तुम्ही generate करता कोंकणीतल्यान, which said and which is not की तुम्ही पेपराचेर बरयता or something, तुमच्या social media अकाउंटातल्यान तुम्ही कोंकणीतल्यान बरयता काय ना, which showed a very interesting is that की फॉरवर्डर्स जे आसा, म्हणजे जे कोण कोंकणी कंटेंट मेळटा तो फॉरवर्ड करता. ओके, विच इज द हायेस्ट अमॉंग द यंग पॉप्युलेशन. ओके, अँड लोवेस्ट अमॉंग द एल्डर्स, विच इज द 50+. म्हणजे जाणटे लोक कमी फॉरवर्ड करता, बट जाणटे लोक कोंकणीतल्यान चड बरयता. ओके, दिस इज अ रिवर्स ट्रेंड. म्हणजे फॉरवर्ड्स जसे वय वाडटा तसे फॉरवर्ड कमी करता लोक आणि ओरिजिनल बरयता. ओके, सो दिस इज द ट्रेंड दॅट इज एमर्जिंग. ओके, सो नेक्स्ट इज द एज वाइज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ भांगरभूंय सबस्क्रिप्शन. व्हेरी इंटरेस्टिंग जर भांगरभूंयचे कोण पळयता जाल्यार. ओके, भांगरभूंय हार्ड कॉपी सबस्क्राईब करपी कमी आसा, बट भांगरभूंयचे ऑनलायन सबस्क्रिप्शन हे 2 पटीन 3 पटीन 4 पटीन आसा, 4 पटीन आसा. इज हे जर वयोगट जर पळयलो जाल्यार इट इज हायेस्ट बिटवीन 40 to 50. ओके, and 50+. Okay, but the major component of this survey was this 18 to 25 of the age. Okay, which is of also a concern. Okay, जर target group जर आमी पळयता जाल्यार the age distribution of Bhangarabhui subscribers, just subscribers, not readers. Okay, and maybe this is also because ki je kon जोडटा तेच subscribe करता आसतले. Okay, there can be a different understanding for this also. So age wise subscribe to any newspaper. Okay, so anyways trend is also that age wise subscription, the age wise people subscribe to any newspaper, chunk of a leadership is a 40+. Okay, subscribing to a newspaper is a traditional idea now. Ki parampara asa is because the je lok जाणटे आसा ते सबस्क्राईब करता, यंग लोक कमी सबस्क्राईब कमी करता न्यूजपेपर. ओके, people watching Goan news channels. Okay, सर्वसामान्य हातून Goan news channels सगळ्यांकडे सगळ्या लागी पावता. Is a very popular with a high percentage of people across all age groups watching it. Okay, so Goa's news channels तांची reach बरी आसा. Okay, तांचे subscriber सुद्धा हे आसा की Prudent Media is YouTube subscribers 12
2 lakhs plus. Prime Media is 38,000. RDX 42,000. Goa 365 is 1 lakh plus subscribers. Okay, so they even have a subscribers, good number of subscribers. DDC subscribers then this is a very interesting is that do you watch any Goan news channels which is at home kami asa and online chad asa, and cable, whether you are watching it on a cable as a praman kami asa and online wadat asa. So what are the opportunities in this? Okay, one, this is a dicey world. This is the just because the Kokanitlan, that doesn't mean it is not a Kokani media. It is Kokani भाषेचे है, इंग्लिशीतल्यान पडबिंब आसा. And हांव तांचेकडे उलयताले तेन्ना तांणी सांगले 2.6 lakhs daily unique visitors, which is not hits. Unique visitors means they spend time on this. Okay, they have a 60 employees. Okay, and तांचे वेगवेगळी हे आसा, म्हणजे तांचे वेगवेगळे म्हणजे YouTube channel असतले और आनी कितें असतले ते कोंकणीतल्यान चलता. Okay, this is operating from Mangalore. Okay, and they are generating revenue from a YouTube and Facebook advertisement, which is very important. And what they do is they run a daily soaps on their YouTube channels. तांचेकडे भरगच्च content आसा, and they have an excellent outreach. Okay, and what they are doing is planning any outreach kशी वाडोवपाची ते करीत आसा. This is a very effective. Daiji world can be a very interesting case study in terms of Kokani media. Okay, and they are being very fast. Okay, Goa News. Okay, Goa News is again something like he Kokani समाजाचे इंग्लिशीतल्यान पडबिंब आसा, but Goa News is a longest running website म्हाका दिसता गोंयान, आणि ही सगळ्यात महत्वाची गजाल is because ही शिक्षणिक साधना म्हणून हाजो वापर करूं येता. These are the educational resources is because की हांगा सोसायटी आसा, हांगा पॉलिटिक्स आसा, इकॉनॉमी आसा, आणि हांगा खूप इम्पॉर्टंट डेटा आसा. Okay, so this is a म्हणजे potential हे ग्रो जावपाक शकता, something like the print. Okay, and which is Standpoint, संदेश भाई प्रभुदेसाई करता Standpoint, तो खूप पॉप्युलर जाता. And it is something like की म्हणजे आमच्या सर्वेनूय ताजो उल्लेख आशिल्लो, आणि खूप जाणांनी सांगले की Standpoint हे खूप लोक पळयता. खूप इम्पॉर्टंट इज बिकॉज की स्वताचो चॅनल नासतना ओके युट्यूब फेसबुकाच्या माध्यमांतल्यान अशे तरेचो कॉन्टेंट तयार करप आणि ताका इतले व्ह्यूज मेळप. ओके, हे अखंडित आसा, आणि दिस इज अ क्रेडिबल. ओके, सो दिस इज अ गोवन रिपोर्टर. हो केन्झिल आमचो पत्रकार भाव चलता, आणि विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की कित्याक की तो बातम्यो ह्यो अचूक आसता हाडटा, आणि बेसिकली ताचे लायव्ह करपाची सुद्धा एक वेगळे पद्धतीची ताची एक स्टाईल आसा. आणि दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज बिकॉज की केन्झिल ताजो गोवन रिपोर्टर जो आसा तो अखंडीतपणान हाडटा, की अशें न्ही की एक दीस हाडले, 8 दीस हाडले, म्हयनोभर बंद पडले, नो. Okay, अखंडीतपणान हाडटा. And this can be a case for a mobile journalism. Okay, if जर तातून एफर्ट्स घातले जाल्यार इट्स समथिंग लायक अ मोजो स्टोरी जावपाक शकता. ओके, सो ही काय ह्या मासिकांचो प्रेझेन्स तसो सोशल मिडियाचेर व्हडलो आसा ना. गुलाबाचो ब्लॉग आसा, बट गुलाब इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पिरियॉडिकल इज बिकॉज की गुलाब गिव्स अस अ आउटरीच टू मुंबई अँड द गल्फ. Okay, so Gulab needs to create a platform as far as the new media is concerned, आणि खूपशे तांचे म्हणजे कॉन्टेंट तातूंतल्यान इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट जनरेट जावपाक शकता, वेदर इट इज अ तियात्र, टॉक शोज ऑर वॉट एव्हर इट इज. म्हणजे ज्या पद्दतीन ते बातम्यो न्यूज गॅदरिंग म्हणजे असतात त्या पद्दतींतल्यान. बिंब इज अखंडीतपणान चालू आसा, आणि बिंबाचो जर हांवें अंक पळयलो जाल्यार हो अंक पळयलो जाल्यार ताचे 102 पानां आसा. 102 पानां जर आयच्या जगान आयच्या घडकेक जर मासीक चलता जाल्यार डेफिनेटली इट स्टँड्स अ चान्स एज फार एज द न्यू मिडिया इज कन्सर्न. सो बीम हॅज टू फायंड अ न्यू मिडिया प्लॅटफॉर्म. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. उजवाड जे आमचे बेळगांवचे इस्ट लुईस रॉड्रिक्स चलयता, अँड विच हॅज अ व्हेरी युनिक टार्गेट ग्रुप विच दे कॉल एज अ घाट मातो फ्रॉम कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग टू बेळगाव आणि ही जी एरिया. अँड वॉट
Louis Bab calls his venture is a secular media. Okay, is because की गोंया भायर जे मॅक्सिमम पिरियॉडिकल्स अशी ती वेगळ्या विशिष्ट वर्गाचे वेगळ्या वेगळ्या मे बी समटाइम्स इट इज धार्मिक और आनी कितें आसतलें मे बी तांचो एक विशिष्ट वर्ग आसतलो अँड विच लुईस बाब कॉल्स इट एज अ वेरी सेक्युलर मिडिया विच इज नॉट लिंक टू एनी ऑफ द ग्रुपिंग्स ओके बट दे केटर टू द डायस्पोरा ओके सो इवन गुलाब इज इम्पॉर्टंट इन टर्म्स ऑफ डायस्पोरा इज कन्सर्न ओके आज जर आम्ही आयडेंटिटी म्हणटा न्यू सोशल मुवमेंट म्हणटा जाल्यार डायस्पोरा आमचो खूप महत्वाचो आसा ताका आमी कॅपिटलायज करपाक जाय तातूंतल्यान आमी संदी पळोवपाक जाय ओके सो नेक्स्ट स्लाइड सो दिस इज हो एक प्रयोग गोंयान जाता दिस इज अ वेंचर ओके सो आय गेस तांचे नाव ETV और समथिंग लायक दॅट म्हणजे ETV इज नॉट ETV ग्रुप ओके तपन आचार्य आणि आमचे सांगाती रोहित खांडेकर आणि हे सगळे मिळून करता विच इज अ हायफ्लिक्स म्हणजे कोंकणीचो पयलो ओव्हर द टॉप ऍप विच इज लायक अ नेटफ्लिक्स अमेझॉन प्राइम ओके सो कोंकणी कॉन्टेंटा खातीर तयार केल्लो हो OTT ऍप ओके सो एक अशे तरेचो एक अभिनव प्रयोग जो वाटेर आसा ओके सो दिस इज द experiments that we have done with a new media in terms of competitions. So आमचो उपक्रम चलता परिक्रमा सो तातूंत एक competition आसा which is a newsroom. Which is a newsroom is like a news analysis. You actually go on the field, capture आणि तातूंत तूं स्वताची बातमी तयार करता. So these are the clips, okay? So right from गांवगिरो वाठार to city, okay? So हे अशे तरेचे एक्सपेरिमेंट्स जाता as far as the new media and journalism is concerned in Goa. म्हणजे पयलीं आमी करताले इज बिकॉज की म्हाका याद आसा की खूप पयलीं गोवा युवा महोत्सवान राटावळी हें कॉम्पिटिशन जातालें सो राटावळी म्हणजे कितें की म्हाका याद जाता इज बिकॉज की हांव जेन्ना जर्नलिझम कोर्स करतालो तातूंतल्यान एक ब्रॉड शिटाचेर एक स्प्रेड शिटाचेर 8 कॉलम स्वता हातान मारचे पडटाले आणि तातून स्वतः बातम्यो बरोवच्यो पडटाल्यो आनी तशे तरेचे कॉम्पिटिशन संदेश बाई आनी हे सगळे गोवा युवा महोत्सवान केले ते राटावळी म्हणून केले ताजे कॉम्पिटिशन्स बट आता काळ बदलला वेळ बदलला वी हॅव टू एडॉप्ट टू द न्यू मिडिया सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट्स म्हणजे कॉम्पिटिशन थराचेर जाता म्हणजे तातून भुरगे पार्ट घेता पार्टिसिपेट जाता विच इज अ न्यूज रूम कॉम्पिटिशन सो दिस वॉज अ ब्लॉग कॉम्पिटिशन कॉल्ड तेरे बंगाली सो होवूय परिक्रमान जाता की तेरे बंगाली म्हणजे तुमच्या वाठाराचो ब्लॉग म्हणजे हातूंतल्यान ब्लॉगिंग वाडचें कोंकणींतल्यान सो हाजो तो हें आशिल्लो हो कोंकणी भाशा मंडळाचो ब्लॉगर म्हणजे कोंकणी भाशा मंडळान हालींच ब्लॉग सुरू केला आनी दॅट इज फॉर द एज्युकेशनल रिसोर्सीस दॅट दे हॅव डन आनी इट इज द एक्टिव्ह ब्लॉग as compared to the Tere Bengali, Kokani Bhasha Mandalacho blog is an active blog. And blogging only becomes effective when it is active. So, what is the falsification argument? Okay. Jenna आम्ही चळवळीचो विचार करता and this is I'm coming to the last part of my presentation. Okay. When we say a new movement and a new media, okay. Kokani Rajabhas जावन कोंकणीचो विकास जालो, there can be a different opinions on this. Okay. But one thing that nobody can deny is that Kokani ही आज तरणाट्यांची भाषा जाल्या कोंकणी तरणाट्यांची अभिव्यक्तीची भाषा जाल्या कोण कोंकणी सारखी उलयता कोण सारखी उलयना सोशल मिडियाचेर कोंकणी कोण बरयता कोण सारखी बरयता कोण सारखी बरयना हाचेर भिन्न भिन्न विचार जावपाक शकता बट कोंकणी बरोवपाचें आनी उलोवपाचें आज तरणाटो सोडिना ओके सो दिस इज वन थिंग आयदर दिस कॅन बी अ फॉल्स म्हणजे हो आर्ग्युमेंट फॉल्सिफिकेशनांतल्यान तयार जातलो की बाबा गोंयचो तरणाटो कोंकणी कडेन ना गोंयच्या तरणाट्याक कोंकणी आपली भास दिसता कोंकणी गोंयच्या तरणाट्याक कोंकणींतल्यान अभिव्यक्त जायन दिसता एक भास एक लिपी एक साहित्य उद्दिश्ट सिद्ध जालें ही आमच्या परिशदेची आशिल्लें की कोंकणी भाशा कोंकणी ही एक भास ताका एक लिपी आसपाक जाय ताका एक साहित्य आसपाक जाय म्हणजे as far as the formal script is concerned we adopted Devanagari and then we encourage the different scripts but Kokani Bhasha Mandalaचे धोरण आसा ते खूप scientific आसा we encourage every script but as far as the education and the government is concerned we adhere to one script you see but this argument can be falsified in the new media okay it's because you create a content because you don't write okay जर एक कॉन्टेंट रोमीतल्यान तयार जाला जाल्यार ताका व्हिडिओ भाषा लागना देवनागरी और कोंकणी इज रिटन इन 5 different scripts okay so this can be entirely falsified in a new media okay I think this is the
बिकॉज सगळ्यात मोठे जर कॉन्ट्रीब्युशन न्यू मिडियाचे कोंकणीन कितें आशिल्लें इज टू फॉल्सिफाय दिस. कोंकणी ही भौसाची भास जाली, ऑब्वियसली कोंकणी ही भौसाची भास जाली की वेगळे वेगळे आज वेगळे वेगळे जागोर महोत्सव जाता. जागोर महोत्सवाच्या बॅनराचेर कोंकणी येता, जात्रेची इन्व्हिटेशनां येता, जात्रेच्या इन्व्हिटेशनाचेर कोंकणी आसा. आनी विच हॅज नो कंट्रोल की ना कोण तरी कोंकणी चळवळीचोच मनीस वचून ते करता. प्रत्येकाक दिसता की आपली भाशा आपूण तातूंतल्यान अभिव्यक्त जावपाक जाय. सो नव्या माध्यमांचो वापर कोंकणी खातीर जालो, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, की नवे तंत्रगिन्यान आमी कोंकणी खातीर वापरता काय ना. सो आंदोलनांचो लाव कोंकणी खातीर जालो, म्हणजे वेगळी आंदोलनां आमी केली, विच इज द मोस्ट रिसंट वन इज MOI एज्युटेशन, जे आमी न्यू मिडिया वापरून केली. ओके, MOI चे राजकीय रेपरकेशन्स कितें जालें जावना ती वेगळी गजाल, बट आज कोंकणीचो टक्को वाडत आसा, विच भांगरभूंयन एक्सक्लुझिव्ह स्टोरी केली ताचे की अमक्या टक्क्यान कोंकणीचो एनरोलमेंट वाचता, विच इज द अचिव्हमेंट ऑफ अ कायंड. चळवळी अश्योच आसता की कांय गजाली सिद्ध जाता, कांय गजाली जायना, पण तातूंतल्यान कितें तरी आमी घडटा. सो कोंकणी गिन्यानाची भास जाली. म्हणजे कोंकणी, स्पॅनिश इज व्हेरी इम्पॉर्टंट लँग्वेज, इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द सायंटिफिक लिटरेचर इज स्टील इन टू स्पॅनिश. इंग्लिश इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज इंग्लिश इज अ लँग्वेज ऑफ दिस मिडिया. सो जर आज भास उरतली जाल्यार ती ह्या माध्यमाची भाशा जावची पडटली. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आडखळी हुपपाची संद आसा. लिपीचो मुद्दो कॉन्टेंट ना करतलो, विच इज द ब्लेसिंग, विच हे सगळ्यात मोठे वरदान हे कोंकणी चळवळीक आसा न्यू मिडियाचे. ओके, दॅट लिपीचो मुद्दो विल बी नलिफाईड. ओके, सो हिस्ट्री शेपिंग द जॉग्रफी. हांवें दामोदर मावजो म्हणजे भाई मावजो हांणी खूब 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 प्रभावीपणान मांडिल्ले, अँड which becomes a geopolitical statement of a kind. It is our history which has shaped our geography, because when we became a state, we were a fait accompli. Okay, everybody had a right to fight for their state. Okay, but Goa had to accept what Portuguese left us. Okay, so history becomes a part of our geography, and geography is a problem. So here ही जर geography म्हणजे कोण मुंबई रावता, कोण मंगळूर रावता, कोण केरळ रावता, सो तांकां एका दोऱ्यान बांदपाची, म्हणजे आमचो कॉन्टेंट तांचे कडेन पावोवपाचो, तांचो कॉन्टेंट आमचे कडेन पावोवपाची, आनी वन आयडेंटिटी करची. सो त्याच्या खातीर हे नवे माध्यमाकडे नवे माध्यमां आमकां एक वरदान म्हणून जावपाक शकता. सो विविध वर्गाकडे पावपाची संधी, म्हणजे वेगळो जो वर्ग आसा पळय तो आमकां म्हणजे वेगळे क्लासीस जे आसा. आतां फॉर एक्झाम्पल पीपल एस्पायरींग फॉर UPSC, खूब जाणांक खबर आसपाना की कोंकणी विशय घेवन, हांव खास करून जर इंजिनियरींग आनी कोण कायद्याचे भुरगे हांगा जर पळयता विचार, म्हणजे तांच्या भितर UPSC खातीर क्रेज चड आसता, यू कॅन टेक अ कोंकणी एज अ सब्जेक्ट अँड आन्सर द UPSC. ओके, सो ह्या वर्गाकडे आमकां पावपाची गरज आसा. ओके, प्रोफेशनल्स, बिकॉज आमच्या सर्वेन सुद्दां सांगता द प्रोफेशनल ग्रॅज्युएट्स रीड मोर कोंकणी दॅन द अदर पीपल. ओके, सो पत्रकारितेंत नवो आयाम हाडपाची आमकां गरज आसा. ओके, एज फार एज द भांगरभूंय सबस्क्रायबर्स आर कन्सर्न, एज फार एज प्रिंट अँड ऑनलायन थिंग इज कन्सर्न, ऑनलायनाची रीच भांगरभूंयची चड आसा. लोक वाचता. ओके, लोक वाचता बिकॉज ऑफ द न्यूज, and news is a very important, because आनी कितें स्कीप करूं येता, न्यूज स्कीप करपाक जायना. सो भांगरभूंय's अपडेट आर रिचींग टू द मासीस, रिचींग टू द पीपल. ओके, सो त्या खातीर आमकां पत्रकारितेन नवे आयाम जाय, जे वेगळे चल्ल्या. द हिंदूचे जशें ई-पेपरांत रुपांतर जाला, द प्रिंट आयला, मागीर इन शॉर्ट्स आसा, अशे तरेचे प्रयोग कोंकणी पत्रकारितेन आमकां हाडपाची गरज आसा, आनी अशे तरेचे जावपाक जाय. सो दिस इज वॉट माय लास्ट स्लायड इज बिकॉज मांड मोडटना कोंकणी चळवळ आमी हांगा आसा, आनी हो जर आमचो समाज आशिल्लो जाल्यार आमकां इन्फ्लुएन्स हो निमाणे मेरेन पावोवपाक जाय, आनी त्या खातीर आमकां सोशल मिडिया ऑर न्यू मिडिया इज व्हेरी इफेक्टीव अँड वीच इज व्हेरी हेल्पफूल.
इतलें करून हांव हे म्हजें व्याख्यान आज सोंपयता. तुमी म्हाका संद दिली, धन्यवाद. आनी फक्त कांय लोकांचो हांव उल्लेख करता इज बिकॉज की तांणी हो डेटा जमोवपाक आनी तो एनालायज करपाक म्हाका मदत केली. अमेय कामत इज अ प्रोफेशनल एनालिस्ट, इज अ चार्टर्ड फायनान्शियल एनालिस्ट. सो ताणें सगळो आमचो फॉर्म घेवन सॅम्पल्स एनालायज करून ताणें मांडले. सो अमेय कामत, उर्वशी नायक इज अ कोसांबी फेलो. ताणें कोंकणीचे प्रूफ रिडींग आनी ह्यो सगळ्यो गजाली करपा खातीर म्हाका मदत केली. आनी आमचे शेफाली बाय, ताणें थोडे डेटा जमोवपा खातीर मदत केली आनी तांच्या श्रमदाना खातीर हांव उपकारी आसा. आनी सगळ्यान म्हत्वाचें जाका धन्यवाद म्हणटा ती आमची श्री विचित्रा गॅफम. आनी सगळ्यांक मोग आसूं दी. सलाम, सायनिंग आउट. हॅपी टू टेक क्वेश्चन्स. थँक्यू. चडांत चड देव बरें करूं युगांक. पूण ही कार्यावळ अजून सोंपना. आमकां कांय प्रश्न आयले हांगासर चॅट बॉक्सान. एक प्रश्न आसा RS भास्करांचो. ते कितें म्हणटा की कोंकणी, तुमकां प्रश्न आसा तो बेसिकली, कोंकणी ही यंग जनरेशनाची भाशा जाल्या हे तुमी कित्या वयल्यान स्टेटमेंट केले अशें ताचेर ते स्पश्टीकरण मागतात. वेल, पहिली गजाल, कोंकणी ही यंग जनरेशनाची भाशा जाल्या इज बिकॉज हो गोंयच्या पुरतो हो हे स्टेटमेंट आशिल्लो. द पॉयंट इज की आयज ज्या पद्दतीन कोंकणी भाशेचो वापर न्यू मिडियाचेर जाता, विच इज नॉट जस्ट, ना आमकां कांय गजाली जाणून घेवचे पडटल्यो, नॉट जस्ट जर्नलिझम बट एज फार एज द पीपल इंटरॅक्टिंग. ते आमच्या सर्वेनूय दाखयता की लोक कोंकणी वाचतात. ओके, जे 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 व्हिडिओज शेअर जातात, गोवा न्यूज चॅनलांची जी रीच आसा, ओके, विच इज इन्क्रीजिंग. ओके, एज फार एज सायंटिफीक म्हणजे सायंटिफीक मेथॉडॉलॉजी इज कन्सर्न. युट्यूबाचेर जर आमचे गोवन चॅनल्स जर पळयत जाल्यार 1 लाखाचे तांकां सबस्क्रायबर्स आसा. वेदर इट इज अनिकेत मडकयकार विच हॅज अराउंड 1 लाख, अनिकेत मडकयकार वायन्स इज 1 lakh, no, not 1 lakh, sorry, 10,000 subscribers. Then Amar Babu Fataski is 50,000. Aniket Nagre Theaters, this looks like more than 1 lakh subscribers. Okay, अशा तरेचे हे आसा की कोंकणी ही आज वेगळे वेगळे म्हणजे आमी सामाजिक चळवळ जर आमी घेतली, आयज ज्यो सामाजिक चळवळी चलता, हू आर दीस पीपल, यंग पीपल हू आर प्रोटेस्टिंग. तांचे बॅनर्स पळयले, तांचे सोशल मिडियाचेर पेज काडून पळयली, तांचो आनी कोंकणी विशयाचो कांय संबंध ना. बट तांचे प्रोटेस्टाची भाशाच कोंकणी आसा. ओके, सो हे म्हणजे दिस इज नॉट अ वायल्ड स्टेटमेंट, दिस इज नॉट इवन अ वायल्ड गेस. But as far as the new media is concerned, the young people are accepting कोंकणी आणि ते कोंकणीतल्यान अभिव्यक्त जातात. युगांक बाब, एक तुम्ही शिक्षणीक मळार आसा, विद्यादानाचे तुम्ही कार्य करता, तेका निगडीत एक प्रश्न आयला. तानिया कीर्तनी विचारता, कोंकणी पदवी घेतिल्ल्या मनशाक जर्नलिझम केल्यार उपरांत कसो फायदो जावू शकता काय म्हणून, करियराचेर बेस्ड हो प्रश्न. Okay, specifically to career, as far as this career guidance is concerned, journalism, there's something called Indian Information Services. Okay, so Indian Information Services is that ki you have, it is just like a cadre joso UPSC so ajo asta pa, it is like a central exam. Okay, so if you are interested in working in a state media, okay, whether you want to be a Prasar Bharati or radio, All India Radio, you can answer that exam. Okay, secondly, आयचो जो जे माध्यम आसा म्हणजे कोंकणी शिकून जर पत्रकारितेन येवपाक जाय, यू कॅन इनोवेट. आय मीन, इफ यू स्टार्ट युअर ओन यूट्यूब चॅनल डेडिकेटली आणि आपल्या लायफातले 6 महिने आपल्या कसलीच अपेक्षा करनासतना एक डेडिकेटेड यूट्यूब चॅनल चलयलो, अबाव 400 hours of YouTube viewing
you will be paid per view amko dollar astolo. Okay, per view would be like $0.2 or something like that. Okay, Dhruv Rathi is a YouTuber. Okay, Dhruv Rathi is a YouTuber, but you Dhruv Rathi कोणाच कडल्यान तुगेले हे घेना आशिल्लो म्हणजे advertisement घेना आशिल्लो. one man एकटोच तो YouTube channel चलयतालो because it had a content to show. Okay, जर गोंयच्या चॅनलाची रीच जर आसा तुगेली 2 लाख 3 लाख गोंयच्या चॅनलाची रीच जर आसा जाल्यार डेफिनेटली जर यंग मनशान तरणाट्यान जर इंटरेस्ट घेतलो की आपण युट्यूब चॅनल काडटलो, YouTube will pay you. Okay, and you will raise your own revenue for it. Okay, so आयच्या ह्या न्यू मिडियाचेर ऑपॉर्च्युनिटीज ना हे म्हणप म्हाका दिसता की एक अंधश्रद्धा आसतली. Okay, so as far as these things are concerned, okay, but म्हणजे इन्फॉर्मेशन सर्विसीसान वचप म्हणजे हांव खूप जाण असो गोंयान चॅनल चलता, न्यूज पेपर चलता, दीस आर द थिंग्स दॅट यू नो, बट इन्फॉर्मेशन सर्विसीसान वचप ही खूप म्हणजे इंटरेस्टिंग गजाल जे गोंयचे भुरगे करिना आनी गोंयच्या भुरग्यांक खबर ना. ओके, या एक रिया म्हणून प्रश्न विचारता. रिया, ते कोंकणा अवतार ऍप म्हणून एक ऍप आसा WKCचो, तो कितें हेल्प करू शकता ही स्क्रिप्ट इश्यू सॉर्ट आउट करपाक काय म्हणटा ते? ना म्हाका कळना. ये कन्वर्टर दिसता तो. एज फार एज कन्वर्टर इज कन्सर्न, हय कन्वर्टर न्ही, एक ऍप आसा मंगलोरच्यान येता दिसता तो ऍप, आणि तो ऍप सॉल्व करू शकता काय म्हणटा ते सोशल मिडियाचेर स्क्रिप्टाचो इश्यू जालो जाल्यार. No, I guess ki हांवें जो विषय मांडला पळय, as far as the script is concerned, it is completely in a different context. Okay, so it is contextualized in जे कितें तूं बरयता ताचो व्हिडिओ करून कॉन्टेंट रुपान मांडप. Okay, whether I am reading in national interest of Shekhar Gupta or whether I am watching Shekhar Gupta's video. Okay, I am getting the content. Okay, so scriptacho हो म्हाका दिसता की there is a converter for हे, म्हाका ताचें नाव खबर ना, बट हांवें वापरला तो स्क्रिप्टाचो हे कळ्ळें. So yes, it is a help, but what I mentioned as far as script is concerned, it was completely in a different context. Yeah. Okay, काश्मीरी पावसकर विचारता की भांगरभूंयचो वाचक वर्ग वाडोवपा खातीर आनी कितें उपाय तुज्या मनान सांगू शकता तूं? ना, म्हाका वाचक वर्ग वाडोवपाक शकता. दिस इज पयली गजाल म्हणटा ती सोशल मिडियाची जर गेम आमी समजून घेतली न्ही, सो सोशल मिडियाची गेम जी आसा इज ऑल अबाउट इनोवेशन. ओके, इफ यू आर गिविंग अ इनोवेटिव्ह कॉन्टेंट, पीपल विल व्यू इट. ओके, so Bhangar-Bhuiche, as far as the Bhangar-Bhui's popularity is concerned, we have got into a survey is that ki Bhangar-Bhuiche je updates asa the maximum lokankade pavta, and it is rising. Okay, and which is very significant. So this is not fair ki म्हणजे गोंयच्या पेपराचे वाचक कमी आसा. हे म्हाका दिसना की ही म्हाका दिसना की बरोबर गजाल. कोंकणी पेपराचो सबस्क्रायबर कमी आसा प्रिंट कॉपीचो. दिस कॅन बी ट्रू. ओके, दिस कॅन बी ट्रू, बट योर अपडेट्स आर रिचिंग टू योर टार्गेट ऑडियन्स. ओके, आणि त्यो जर आनी वाडटल्यो जाल्यार भांगरभूंय हॅज टू इनोवेट. इट्स जस्ट नॉट की स्क्रीनशॉट मारून सगळ्यांक व्हॉट्सएपार धाडल्यो कळ्ळें तुका. It is not in long run it will not sustain, but you have to create your own platform. आणि तेकाच ह्याच मुद्द्याक जोडून अनेक प्रश्न आसा संदेश बाब बांदेकराचो. तो विचारता की कोंकणीन राष्ट्रीय खबरापत्र आसून पुराय कोंकणी वाठारान हे खबरापत्र न पावपा फाटलें कारण कितें आसूं शकता? खबरापत्र म्हाका दिसता तो भांगरभूंयचेच रेफरन्स घेता. ते सगळ्या कोंकणी वाठारान पावना, त्याच्या फाटलें कारण कितें आसूं शकता? सगळ्या वाठारांत पावपाक शकना हाचे
प्री कोविड आन्सर वेगळे आसतले आणि पोस्ट कोविड आन्सर वेगळे आसतले. ओके, सो पोस्ट कोविड इज दॅट की खबरापत्र जेन्ना आमी काडटा तेन्ना इट कम्स विथ अ कॉस्ट. ओके, सो एक 10 पानांचो स्प्रेडशीट काडपाक ताका एक अमको कॉस्ट आसता. अँड इंडिया इज द ओनली कंट्री जाका न्यूजपेपराचे कॉस्टिंग हे सगळ्यान कमी आसता. ओके, इफ यू गो टू युरोप थंय सगळ्यांकडे वर्तमानपत्र नासता. Maybe the normal copy of a newspaper would be 4 to 5 pounds, which is very expensive. Okay, it's because की आमका वर्तमानपत्र सगळेकडे पावोवपाक सोपे जावचे म्हणून our model is a advertising model which is not feasible for journalism. Okay, so वर्तमानपत्र पावना हाका वेगळी ताका व्यावसायिक कारणां आसतली और आसूंक जाय. बट एज फार एज द पोस्ट कोविड सिनारियो इज कन्सर्न दॅट वी हॅव टू सेल आवर पेपर इन अ डिफरंट वे. डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर हांचो एक प्रश्न आसा. ते विचारता की फेलिसिओ बाब हांचो सगळ्या कोंकणी समाजाक एकठांय करपाचो वावर आयची प्रसार माध्यमां करूं शकता वय, आनी शकता जाल्यार कशी? वेल सर, हाका आयची प्रसार माध्यमां करूंक शकता. येस, इट हॅज अ पोटेन्शियल, कित्याक तांची रीच खूब आसा. इज बिकॉज आनी हातूंतल्यान कॉन्टेंट जनरेट जालो जाल्यार लोकां कडेन पावपाक शकता. बट द इशू इज दॅट वी हॅव टू आयडेंटिफाय द कॉमन स्पेसीस. ओके, वॉट इज आवर कॉमन स्पेसीस? आमी तेच आजून मेरेन आमी धरूंक शकना की बाबा आमचे कल्चर, आमचो फोक इज आवर कॉमन स्पेस. ओके, वी हॅव टू गो बियॉन्ड आवर कॉमन स्पेस. What should be a common space should be a business. What should be a common space should be education. What should be a common space is the science. Okay, from Mumbai to Kerala. As amso itlo vibrant diaspora asa. Okay, we have to make a common cause with it. Aichi journalist, आयची नावाजती जर्नलिस्ट, इंडिपेंडंट जर्नलिस्ट फे डिसूजा ही कोंकणी मनीस. ओके, मलिश्का विच इज अ सेलिब्रेटेड आरजे ही घरान कोंकणी उलयता. दीपिका पडुकोन ही कोंकणी उलयता. ओके, अर्मन गोम्स हो कोंकणी मनीस. सो दीज आर द न्यू स्पेसीस जो आमचो फ्रॉम मुंबय टू केरला आमचे भितर एज अ कोंकणी समाज म्हणून व्यवहाराच्यो कांय गजाली आसा त्यो आमकां एक्सप्लोर करच्यो पडटल्यो. ओके, सो कोंकणी शूड बी अ वायब्रंट आयडेंटिटी. म्हाका दिसता की हे आयच्या न्यू मिडियान हे शक्य आसा इज टू क्रिएट अ ग्लॅमर अराउंड कोंकणी. तो ग्लॅमर इतलो येतलो केन्ना जेन्ना आमी आमचे आउटरीच वाडयतले आणि त्यांना लोक असोसिएट जातले की आय एम कोकणी. ओके, फ्रॉम राजदीप सरदेसाई टू फे डिसूजा टू रेमो फेर्नांडीस, whoever it is. ओके, आणि अनेक प्रश्न आसा हांगा आल्फोन्सो कार्मेलाइट हांचो. ते विचारता कोंकणीचो विकास एकूच लिपयेंतल्यान कित्याक जावचो? सगळ्यो लिपी घेवन फुडें वचप कोंकणी समाजाच्या एकचाराक गरजेचें अशें तेंचें मत आसा. सो हांगासर कितें सांगूं शकता? ना, हांव लिपीच्या बाबतींत as far as script issue is concerned, script विशयाक वेगळे वेगळे आयाम आसा पळोवपाचे. तातूंतलो एक आयाम आसा की एक अजून मेरेन इतिहास सांगता की विविध लिपींतल्यान खंयची भाशा प्रोग्रेस जावना, ताचो विकास जावना. अँड दॅट इज वॉट द साहित्य अकादमीज वर्जन ऑफ इट. ओके, विच सेज की तुमच्या भाशेची पावर जर बाकीच्या भाशेच्या पावरा इतली येवपाक जाय एज फार एज द नॉलेज इज कन्सर्न. ओके, जाल्यार तुमचे साहित्य त्या एका लिपींतल्यान हाडचें पडटलें. बट देर इज अ अल्टरनेटिव्ह फिलॉसॉफी टू इट. ती फिलॉसॉफी आमी कोंकणी भाशा मंडळ म्हणटा की आमी भाशेचें बंधन मानून संस्कृती साहित्य हे इंटरप्रेट करिना. ओके, as far as the mainstream कोंकणीचे मोमेंटाची फिलॉसॉफी इज कन्सर्न, वॉट दे बिलीव इज दॅट की आमी सगळ्यांचो विकास करपाक जाय
But as far as education and administration is concerned, we have to follow the one script policy. सो हाचेर वेगळे वेगळे जावपाक शकता. पहिली गजाल म्हणटा तो की भाशेचो विकास जातलो जाल्यार आपूण जी भाशा उलयता, आपूण जी भाशा बरयता ते करचें पडटलें. हांव ह्या भाशेंतल्यान उलयतां, कोण पेडणेच्यान उलयता, कोण काणकोणची भाशा घेवन उलयता, ताजेर आमी इम्पोज करून ताका वेगळे पद्दतीन उलय म्हणून सांगपाक शकना. जर कोण रोमींतल्यान बरयता, जर कोण कन्नडांतल्यान बरयता, जर कोण मल्याळमांतल्यान बरयता, यू कॅनॉट सुपर इम्पोज द स्क्रिप्ट. ताज्या स्क्रिप्टीचें रुपांतर करूं येता मागीर, बट कोणाचेर इम्पोज करून, कोणाचेर भास लादून, लिपी लादून हे शक्य ना अशें म्हाका दिसता. एंड दीस आर द आयिल्लो प्रश्न आसा, इज हाव यू टेकल इट एंड हाव यू डील विथ इट. विन्सी क्वाड्रोस विचारता की कोंकणीतली पत्रकारिता कोंकणी समाजाक मार्गदर्शन दिवंक शकता आनी तरणाट्यांकूय हाची गरज आसा. कोंकणीची पत्रकारिता तरणाट्यांक मार्गदर्शन दिवपाक शकता. विन्सी बाब, हांव तुमकां फर्स्ट जस्ट एकूच एग्जाम्पल दिता. इज की हांव द हिंदू कित्याक वाचतां. हांवें द हिंदू कित्याक वाचचो, इज बिकॉज की एक कितें तरी गजाल आसा, न्यूज दिसभर चलता, ती न्यूज हांव एपाचेरूय पळयता, न्यूज हांव मोबायलाचेरूय पळयता, न्यूज हांव वेबसायटीचेरूय पळयता. पण तरी आसतना म्हाका एक ठरावीक पेपर वाचन कित्याक दिसता, इंडियन एक्सप्रेस वाचन कित्याक दिसता, महाराष्ट्र टायम्स UPSC MPSC करपी भुरग्याक वाचन कित्याक दिसता, इज बिकॉज दॅट पेपर इज गिविंग समथींग विच अदर्स कॅनॉट. ओके, सो कोंकणी, एज फार एज कोंकणी पत्रकारिता इज कन्सर्न, म्हाका दिसता हो खूब व्यापक विशय जातलो. बट इट इज द ओनरशीप दॅट डिसायड्स वॉट कॉन्टेंट यू सी. म्हाका दिसता की सगळ्यात महत्वाची गजाल, जर कोंकणी पत्रकारितेक नवो आयाम दिवपाक जाय, इज वी नीड टू क्रिएट अ इंडिपेंडंट प्लॅटफॉर्म फॉर कोंकणी जर्नलिझम. जशें पी साईनाथन परी इनिशिएटिव्हान केलें, तशेंच तरेचो इंडिपेंडंट प्लॅटफॉर्म आयज जे इंडिपेंडंट जर्नलिस्ट आसा तांचे खातीर आमी तयार करचो पडटलो. दिस इज वॉट आय फील. विन्सी बाब दालगादो कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष, तुम्ही मुजरत प्रश्न विचारल्या खातीर दिनवास. युगांक बाब, कपिल बाब सरदेसायचो एक इंटरेस्टिंग असो प्रश्न आसा. ते विचारता की रोमी कोंकणी खबरापत्रांनी देवनागरी खातीर थोडो जागो वा एक भाग असल्यार कशें? ना जाणा, आता पळय सगळे डिस्कशन हे लिपीचेर जाता, तरी पूण म्हाका प्रश्न समजुना. ना, प्रश्न कसो आसा, आता रोमी कोंकणी खबरापत्रांनी इल्लोसो एक भाग किंवा जागो देवनागरी खातीर असल्यार कशें? Well, is because की when it comes to written thing, काय की ताका एक काय आपुणूच घाल्ली एक मर्यादा आसता, ताका काय आपुणूच घातली एक शिस्त आसता. ओके, की as far as newspaper dailies are concerned, when we are talking about serious newspapers, it is classified in a language. हे इंग्लिश भाषेचे खबरापत्र, हे मराठी भाषेचे खबरापत्र, हे कोंकणी भाषेचे खबरापत्र. राष्ट्रमत हे मराठी भाषेन छापीत हे न्यूजपेपर आशिल्लो जो कोंकणीची बाजू घेतालो, कोंकणी चळवळीची बाजू घेतालो. ओके, बट म्हाका दिसता राष्ट्रमत हो आयतारा कोंकणी, आयताराची एक पान ताज्या कोंकणीन येताले, अशे तरेचो प्रयोग करूं येता, ना न्हय. बट 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 ताका एक इच्छा शक्ती लागतली करपाक. ओके, so I feel that ki bhas lipi is also related with the seriousness of a newspaper. Okay, yeah. आम्ही आणि शेवटचे दोन प्रश्न घेता. विष्णू गवठणकर विचारता, जर शाळेच्या भुरग्यांक दूरदर्शनार कोंकणीन सादर करपाक लायले जाल्यार भुरग्यांमदी आणि लोकांमदी कोंकणी बरे तरेन पावतली. तुमचे मत कितें? दूरदर्शनाचेर भुरग्यांक कोंकणी
कोंकणीन सादर करपाक लायले जाल्यार कार्यावळी. सामकें बरोबर आसा. इज बिकॉज की फर्स्ट आमकां दूरदर्शन हो चॅनल रिवायव करचो पडटलो. इज बिकॉज की गोंयान दूरदर्शना खातीर एक स्लॉट आसा, बट तो आमी फक्त एका वरा खातीर वापरता. ओके, एज फार एज हो प्रश्न खूब इंटरेस्टिंग आसा. आनी खूब महत्वाचो आसा. बिकॉज इन अ पोस्ट कोविड एरा वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टन्स एज्युकेशन एंड ऑनलायन लर्निंग, ओके, दूरदर्शनाची फेसिलिटी अजून मेरेन आमी एक्सप्लोर करिना आनी अजून मेरेन आमकां दूरदर्शनाचें पोटेन्शियलूय खबर ना. वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग विथ दीस ऑनलायन मोड जे आमी तातूंतल्यान खंयच पावना. दूरदर्शन आणि रिमोट एड्युकेशन इज द वे फॉरवर्ड. ज्या पद्धतीची आमची जॉग्रफी आसा, ज्या पद्धतीची आमची टोपोग्राफी आसा ऑल ओव्हर द इंडिया. ओके, सो दूरदर्शन जर आमी सिरियसली रिवायव करतले, तातूंत कोंकणी कार्यक्रम जातले आनी तातूंत जेन्ना एक्सप्लेन हे कोंकणींतल्यानूच करचें पडटलें न्ही सगळ्यांक. ओके, सो एक्सप्लेन कोंकणीन करतना ही भास सगळ्या लोकां कडेन पावतली, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. आणि हो प्रश्न खूब महत्वाचो आसा आणि सिरियसली म्हाका दिसता की दिस इज अ सोल्युशन. हो प्रश्ना भितरूच हें सोल्युशन आसा तुका, बिकॉज वी आर गोईंग टू द बेसिक. ओके, अनेक प्रश्न आसा, म्हणजे एक दुबाव असो पूर्वा नायक ते विचारता. ते म्हणटा की डू यू कन्सिडर एब्सेन्स और लॅक ऑफ रेग्युलेशन ओव्हर कंटेंट इन न्यू मीडिया as a factor that facilitates content generation, or can it also act as a deterrent when people feel insecure that their content will be used and abused over new media because it is so open and unregulated? See, the first point is that entire this GAFA terminology came as a result of this concern by the French government. तातूंतल्यान कितें जाता की हांव कंटेंट दिता, यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ माय कंटेंट, ओके, आनी म्हाका तूं कांयच दिना. ओके, सो दिस गॅफा टॅक्स केम इन टू दॅट. ओके, सेकंडली, ओके, सोशल मीडिया, ओके, इज अ चित्राची कळ्ळें. इट कॅनॉट बी रेग्युलेटेड. ओके, अँड इट वील नॉट बी रेग्युलेटेड. इफ यू रेग्युलेट इट, ओके, देर वील बी अनदर डिसरप्शन. ओके, जातूंतल्यान नवे कितें तरी येतले. वन एग्जाम्पल इज दॅट इन चायना, ओके, यू कॅनॉट क्रिटिसाइज द शी जिनपिंग. ओके, बिकॉज चायना इज अ व्हेरी क्लोज्ड सोसायटी. आज चीनान शी जिनपिंगाक ते नाव घेनासतना टिका जायना, बट चीनान शी जिनपिंगाक ते डोनाल्ड ट्रम्प म्हणून क्रिटिसाइज करता. ओके, so when the joke is circulated, you must understand it is not Xi Jinping, it is not the Donald Trump, actually it is the Xi Jinping who is criticized. Okay, so you cannot regulate it. Okay, so this is, first of all, social media is not mass media, it's not mass communication which can be regulated. Okay, if you say something, there would be trolls. Okay, there would be a heavy criticism, but you have to take it on your chest. Okay, and this is the rule of the game. Okay, that this cannot be regulated. कोणाचो कंट्रोल ना ह्या गजालीचेर आनी कोणाचो कंट्रोल आसपाक शकना. Okay, this is the ultimate truth of this media. Yeah. निमणो प्रश्न घेता ह्या कार्यावळीचो. कोंकणी, हो प्रश्न आसा अरविंद शानबाग हांचो. ते विचारता की कोंकणी पत्रकारिता आनीक बळवंत करपा खातीर, आनीक बळगें दिवपा खातीर सगळे कोंकणी पत्रां, म्हणजे जितले कोंकणी माध्यमां आसा ती एका एपार आयल्यार कशी? परत सांग म्हाका, मातसो कट जालो. हॅलो, येता आवाज? मातसो कट जालो, परत रिपीट करता. तो विचारता कोंकणीची जितली पत्रां आसा, खबरापत्रां किंवा कोंकणीची सगळी माध्यमां, ती एका एपा वरवीं सगळ्यांकडे पावप गरजेचें काय म्हणून? एका एपा वरवीं कोंकणीची माध्यमां ही सगळ्यांकडे पावप गरजेचें. ओके, दिस वॉज हीज कमेंट. सो म्हाका दिसता की हे करपा खातीर वी हॅव टू म्हणजे एक्चुअली दिस कॅन बी अ बिझनेस आयडिया. ओके, सो हातून हांवें कितें हय म्हणचें काय नाय म्हणचें हातून काय म्हणजे हातून काय
this is not relevant. Okay, this is an excellent business idea. Okay, this app can be actually aggregator. Okay, so अशे तरेचे आसा because there are people म्हणजे एक there are people like हांव मुद्दाम नाव घेता person like Rohir Naik, who is a first generation entrepreneur. Okay, who deals with the apps आणि websites आणि ताजो स्वताचे चॅनल आहा. Okay, so he streams content on his channels. Okay, so तेच हांव सांगतालो न्ही की हे नवे तरेचे नवे दमाचे भुरगे जे आसा जांचो आनी कोंकणीचो कांयच बॅकग्राउंड ना. ओके, जांचो आनी कोंकणी चळवळीचोय कांय बॅकग्राउंड ना. ओके, these people are showing interest in a content generation in कोंकणी. तांकां कितें तरी वेगळें करपाक जाय. ओके, so he just I would not say it is an app, but we need a one aggregator community. Okay, so कोंकणीन जे कितें चलना ते सगळें एके कडेन हाडपाक. This is an excellent business idea for it. Yeah, thank you. आनी प्रश्न आमी आतां घेना ह्या सेशनान. युगांग बाब, तुमकां कितें कंक्लुडिंग रिमार्क्स कितें दिवपाचे आसत जाल्यार? Yes, concluding remark is basically जे आमचे कितें existing problems आसा म्हाका दिसता की आतां आमी उलयतनाच आमकां लिपीचो हें आयलो कळ्ळें तुका. हो लिपीचो प्रश्न न्यू मिडियाचेर रेलेवंट जावचो ना. ओके, ह्या लिपीच्या प्रश्न हो लिपीचो प्रश्न म्हाका दिसता की द न्यू मिडिया is a solution for it. आणि जे आमचे कितें प्रॉब्लेम ऑफ जॉग्रफी आसा, ओके, that new media has arrived to solve this problem. Yes, one point. Last point is त्या न्यू मिडियाचेर तोच तोखतलो जाका वेगळें कितें तरी सांगपाचें आसा, जाका वेगळें कितें तरी दाखोवपाचें आसा. The rule of this game is if you don't disrupt, somebody will disrupt you. Okay, so इतल्याचेर हांव सोंपयता. Okay, the rule of this game is a disruption. Yeah. Yes, thank you very much. खूप उपकार युगांग बाब, तुम्ही वेळ दिलो आणि हे अशें सुंदर व्याख्यान, अभ्यासपूर्ण व्याख्यान आमच्या मुखार तुम्ही मांडले. कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन फेलिसियो कार्दोजो जे पाटलावदार ट्रस्ट आणि ट्रस्टाचे सगळे वांगडी हांचे आमी उपकार आठयतात. तशेंच ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले वेगवेगळ्या संस्थेचे अध्यक्ष, त्यांचे आमी नांवां घेनात, ते साहित्यीक, शिक्षणीक, विद्यार्थी अशे वेगवेगळ्या संस्थेचे अध्यक्ष हाजीर आशिल्ले, तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे अख्खे कार्यावळ आनी हे व्याख्यान लागीं 200 लोकांनी लायव्ह गुगल मिटा वरवीं पळयले. तशेंच फेसबुकाचेर प्रसारण जाल्ले ताचेरूय आनीकूय आमचे व्ह्युअर्स आशिल्ले, ते सगळ्यांचे आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी ज्या सगळ्या आयकुप्यांनी आनी आमच्या बरे मागप्यांनी ही कार्यावळ अटेंड केली, तांकां परत एक फावट थँक्यू. आनी ही कार्यावळ आमी आतां हांगा सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू.